मेळोंदी म्हणून आम्ही मागया प्रत्येक सावन एक गरीबोर आमचे दोन्ही हात बांध सुम्याक आम्ही बेटोंदी आमचे जिवीत हालेलुया 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 हे रबा बरे खल बरे दग शंदर बरे कर बरे कल जीजा छत्तर बाबा बरे खल बाबा शा ही धर बरे कल बरे दग शा शंदर बरे कर बरे कर जीजा जीजा with the mighty anointing of the Holy Spirit come upon us Lord Jesus hallelujah worship you worship you worship you worship you worship you worship you Lord Jesus worship you Lord worship you Lord worship you worship you Lord hallelujah 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 Jesu Christa Mudyaru paripunascha Namo Namo Sadvandara Sakramentantam Karaksha Namo Namo Jesu Christa Mudyaru paripunascha Sudvandara Sakramentantam Karaksha Thank you Jesus Sergi Sodivtu Amka Melo Raula Sergi Sodivtu Sergi Sodivtu Amka melo raulai Tipoli tuve muda cheru getla Tipoli tuve muda cheru getla Muda vainaeu tu amche kanzata Kanzata Amcha mogan boron tuka samarpita Amcha mogan boron tuka samarpita Namo Namo Jesu Christa Divyarupalipunascha Namo Namo Sudvandara Sakramentantam Karaksha Tuka sangong kaya Chinye Jesu Tuka sangong kaya Tujhe don buswon ashev hangararya Tujhe don buswon ashev hangararya Jesuye Amka melong tuye Ye Jesuye Amka melong tuye Tujhe kurpeche denya bandar geune Tujhe kurpeche denya bandar geune Namo Namo Jesu Christa Mudyaru paripunascha Namo Namo Sudvandara Sakramentantam Karaksha Namo Namo
Gesù Cristo Unia rupali punasya Namo Namo Sudbundara Sutra Metantam Karakcha Hallelujah 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 Let your fire flow, Lord Jesus. Hallelujah Hallelujah Shatha Papa Barcha Papa Hallelujah 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 Sakkad vada talen hatu ban sakkad yata baba baba reka baba ira idhar bare kalavre dagashada baba sakli gift of thanks use kara Hallelujah 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 idhar bare kalavre dagashada Hallelujah 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 Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. घट्ट तालियों पेटून जिसू का मी स्वागत करूया घट्ट तालियां संतोषान थँक यू जीसस प्रेज द लॉर्ड आज देवाचे उतर सांगता आम्ही आज रेत्रेच्या निमाण्या दिसा आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हर एकल्यांक एक संदेश दिते आसा जिसू आयसाया चॅप्टर 54 वर्सेस 2 इसाया प्रवादीचे पुस्तक 54 अध्याय दुसरे वाक्य तुझ्या तांबाची सुवात रुंद कर प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे अभिषेक घेवच्या खातीर तुमच्या तंबाची म्हळ्यार तुमच्या जिविताची तुल्लीसी म्हळ्यार एनलार्ज कर देवाचें उतर सांगता निमाणे जेजू क्रिस्त सर्गींच्या राजाक सोडून येता आसतना सिसांके तें समजनातलें देखून समयान तांची मोत विकास केली प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमची मोत विकास करूंक सांगता देव तंबाची सुवात रुंद कर तुझ्या निवासाचे पडदे विस्तार कर फाटीं फुडें पळय नाका तुज्यो दोरयो लांब कर आनी तुजे खुंटे घट कर कित्याक पवित्र आत्म्यान आज बरोवंक आसा आमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. तले अभिषेक आज समय आमकां दितलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. देखून बरें करन आमी स्तुती करन आमी ताका प्रिपेर करीचे प्रेज द लॉर्ड Praise the बरें Praise कर the स्तुती Lord. करन आमी पहिल्या दिसा सोमारा दीस एक फर्स्ट टॉकत प्रेज एंड वर्शिप आमी आयकल्लें प्रेज द लॉर्ड Praise the प्रेज Lord. एंड वर्शिप कशें करचें कित्याक करचें असले संगती सगळे आमकां विवरण जावन मेळ्ळ्यात प्रेज द लॉर्ड तर आज निमाणो दीस सगळे आमी बरें कर उबे रावया देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घ दिवया देवाची महिमा आमी वाखानिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे आमी देवाची स्तुती हालेलुया बेटा ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದೂ ನಾ ಮರೆಯೆನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ
ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. दिल्लेशे हातपाय हलवून तालियो पेटल्या महात्मावणा गट्टी रवाना दिल्लेशे हातपाय हलवून सौम्याक आम्ही स्तुती करताना आमची कूड एकदम देवाक मनवरली जावली. देवाची स्तुती करू, देवा गारिका देऊ आमकां आमी समर्पण कर दिवया. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ಎಗರಿ ಬರ್ಬೋಶ್ಯ ಹಲೋ Praise the Lord. Hallelujah. 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 दोन्ही हात उभारणं आम्ही घट्ट देवाची स्तुती करूया उभे राहूया. ओ दीस आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर विशेषांनी संजेचो वेळ आमकां दिल्ल्या खातीर आमी ताका अर्गां पटोवया आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां तो भरून दी. ताच्या सक्तेन तो आमकां भरून दी. आमकां सदां काल ताच्या
मोगांत आमकां रेवडो घालून दी मात्रणे आमकां राखून व्हरून दी म्हणून आमचे हात उबारून आमी घट्ट स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, ओगलाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. एक घडी भर दोळे धांपया. आमकां आमी ह्या घडये जेजूक समर्पण दिवया. जेजून आमकां बसयल्लें आसा. हांव तुमकां पोशाखाक धरतलो, पवित्रत्म्याक तुमच्या थंय धरतलो आनी तो तुमकां सताच्या नितींत चलयतलो मात्र न्ही, देवाच्या मोगांत तुमकां वाडयतलो. वय मोगाचें एक घडी भर पवित्रात्म्याक आमच्या थंय आमी आपया. पवित्रात्म्या आमच्या काळजांत ती आमच्या संगत राव. तुज्या सक्तेन आमकां भर, आमकां अभिषेक कर. तुज्या पवित्र तलांत आमकां माग मात्र न्ही. आमी सदांकाल जेजूक मोगाचे शिस जावन जियोंक, जेजूचे आमी सैनीक जावन जियोंक, जेजू खातीर धैर्यान साक्ष दिवचे तसले मनीस जावंक तुज्या सक्तेन आमकां भर. कशा अपोस्तलांचे वयर तूं देवन आयिल्ल्या वेळार ते धैर्यान भरले, तसलें धैर्य आमकां दी बापा. त्याच धैर्यान आमी बरोवन ह्या गांवांत तुजी शुभवार्ता परगट करूंक, ह्या गांवांत धैर्यान आमी सगळ्या मदें हांव जेजूचो फाटलावदार म्हूण सांगून जियोंक जायची कृपा तूं आमकां फावो कर. आमकां आशिर्वादांनी भर. आमी हें कंतार आतां गावया. ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಗಮ್ಯ ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ. ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಕವಿಯ. ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ. ತಳಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಯ. ಜಲವಾಗಿ ಜೀವ ತನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಿ. ಜೀವ ಜಲವಾಗಿ ಜೀವ ತನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿರಿ. ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಸ ಬನ್ನಿರಿ, ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕವ ಕರುಣಿಸಿರಿ. ತಂಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬಿಸ ಬನ್ನಿರಿ,
ಆತ್ಮಾಭಿಷೇಕವ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಸಕಡ ಗವ್ಯ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ತಳಿಯ ಪಡ್ಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ದಿವ್ಯ ವರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಬನ್ನಿರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭ್ಯಂಗಿಸಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿರಿ ಯೇಸುವಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ ದಿವ್ಯ ವರಗಳ ಸುರಿಸಿರಿ 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 ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವರ್ಗವ ತೆರೆದಿರಿಸಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ತಳಿಯಪಟ್ಟು ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಆತ್ಮರೇ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 ಯೇಸುವೇ 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 अर्घान तुका जेसु ग्लाप तुका जेसु महिमा तुका जेसु आराधन तुका जेसु जय जय तुका जेसु हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ये हर गान तो कच्चे जोगड़ाप तो कच्चे जो महिमा तो कच्चे जो आराधन तो कच्चे जो जय जय तो कच्चे जो हालेलुया हालेलुया. एक घडी बरं आमच्या काळजाच्यावर हात धरूया. दोळे दांपया. या घडये आमकांच जेजूच्या हाताखाल समर्पण दिवया. आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबांत आसच्या आवय बापय घोव बायल भुरगीं सर्वांक एक घडी जेजूक समर्पण दिवया. हांवें सांगिल्लें मागणें घट्ट वडताळ्यान म्हणया. जेजूच्या बळादीक नावान जेजूच्या मोलीक रक्ताच्या सत्तेन जेजूच्या पवित्र कुर्सामरिफात यमकोंडाच्या सर सत्यांक 33पणांक सर्व नाडी घडींक सर्व नाडी घडीत काळोखाच्या सर पासांक कालोकाच्या सरपासांक सैतानाच्या सर तंत्रांक सैतानाच्या सर तंत्रांक म्हज्या जिवितांत आमच्या सर कंटाकांक म्हज्या जिवितांत तुमच्या सर कंटाकांक हांव या घडये हांव या घडये जेजूच्या नावी जेजूच्या नावी बांदतलो. बांदतलो. नजरेच्या जेजूच्या नावान नजरेच्या जेजूच्या नावान या कुटुंबांत या कुटुंबांत म्हजे थंय म्हजे थंय म्हज्या वाठारांत हांव म्हज्या वाठारांत हांव सैताना सैताना तू आनी तुझे तू आणि तुझे सर सर हिंड आमचे तावन पयस वसा आमचे आमचे तान पयस आणि केदींस आणि केदीस आमचे थंय आमचे थंय आमच्या कुटुंबात आमच्या कुटुंबात आमच्या गावाक परत नाये म्हणून आमच्या गावान परतना ये म्हणून यमकोंडांत नास जावन वसचे म्हणून यमकोंडांत नास जावन वसचे म्हज्या खातीर कुर्सार मेल्ल्या म्हज्या खातीर कुर्सार मेल्ल्या म्हज्या खातीर कुर्सार रगत वारयल्ल्या म्हज्या खातीर कुर्सार रगत वरयल्ल्या जेजूच्या पवित्र नावान जेजूच्या पवित्र नावान हांव तुमकां बसयता. हांव तुमकां बसयता. अर्गान तुका जेजू अर्गान तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू महिमा तुका जेजू. सैतानाच्या सर नाडींक सैतानाच्या सनाडींक सैतानाच्या सर कुतंत्रांक सैतानाच्या सर कुतंत्रांक म्हजे वयर म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबाच्या वयर म्हज्या कुटुंबाचे वयर कसलेंच अधिकार आसचे ना. कसलोच अधिकार आसचो ना. जेजूक मात्र जेजूक मात्र म्हजे वयर म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबाच्या वयर म्हज्या कुटुंबाचे वयर अधिकार आसतलो. अधिकार आसतलो. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आम्ही घट्ट स्तुती करया दोन्ही हात वयर बारन आमची कुटुंबां आमच्या कुटुंबादारांक जेजूक समर्पण दिवया. आणि या घडये जेजूचे पवित्र रगत आमच्या कुटुंबाचेर शिमटावन दी म्हणून आम्ही मागोन जेजूचे रक्षण आमच्या कुटुंबाचेर आम्ही मागोन घेवया. हरगान तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया 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 हाला 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 हर हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. हर गान तुका जेजू होगनाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू. स्तुति तुका ची तुका जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बसा एक घडी. कीर्तन 103 काढा गे. 103 कीर्तन. एका वळीतावन आत्म्या म्हज्या सुरेस्पराची स्तुती कर. आत्म्या म्हज्या
सर्वेस्पराची स्तुती कर. स्तुतीसू यन्मनवे कन्नड ಅಂತ म्हणतात. उपरांत मुझे सगळे अंतस्करण त्याची स्तुती करून ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವೇ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ. सगळे अंतस्करण देवाची स्तुती कर. उपरांत आत्म्या माझ्या सर्वेश्वराची स्तुती कर आत्म्या माझ्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आणि त्याचे उपकार केदीन विसर नका. ಇತ್ಯಾಕ ತಚ್ಚ ಉಪಕಾರ केदीन विसर ಅವರು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರು ಮುಕ್ಲೆ. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता ಅವನ್ ಕೆದಳ ದೇವಾची ಸ್ತುತಿ करता ಮಹಿಮಾ ಗಜೈತಾ ಅರ್ಘ ಅಂದಿತಾ. ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರು ಕಾಲಕರ್ತ ಸಗಳಿ ಮಜಿ अपराध ಪತ್ಕಂಬೋಕ್ಷಿತ ಅಲ್ವಾ. ಮನ್ನಿಸುವನಾತನನ್ನ ಪಾಪ ದೋಷಗಳನ್ನು. ಉಪರಾಂತ सर तुझ्या पीडा पयस करता. ಕಾಲೆಂಕೈ पीडा पयस करता. ಸರ್ ತುಜಿ ಪೀಡ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವರು. ಮಗಿರ तुझो जीव पोंडांतलो निवारता. तुझो जीव फोंडांतलो निवारता. ನಂಗಿ ಫೊಂಡಂತೋ ನಿವಾರ್ತ ಕಾಲೆ ಪಾತಾಳದಿಂದ ಪಾತಾಳದ ಕೂಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವರು ಕಾಲೆ. तू मोरा नाये देव तुका राखून ಬರ್ತಾ. ಉಪರಾಂತ तुझ्या माथ्यार मोगाचो आणि काकुळतीचो मुकुट घालता. ಮುಡಿಸುವ ನನಗೆ ದಯದಾಕ್ಷಿಣ್ಯದ ಮುಕುಟ. ಮೊಗಾಸ್ವಾಣಿ काकुळ ಕಕ್ಕುಳುತ್ತಿಸೋ ಮುಕುಟು. ಕೊಲುತು ಮೊಗಾಸಾನಿ ಕಕ್ಕುಳುತ್ತಿಸೋ ಮುಕುಟು म्हळ्यार ಕಲ್ಲಂತೆ. आम्ही कसली चूक केल्या रे, पातक केल्या रे. देव आमचे वेर कक्कळूत दाखयता. केदाळा सोडनासतना ताची आम्ही स्तुती करताना गायत असताना प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मुकले वाक्य. तुझी जीणभर आपल्या देण्याने तो तुका ददोशी करता. तुझी जीणभर आपल्या देण्याने तो तुका ದೋಷಿ करता. ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಿಂದ ತುಂಬುವರು म्हणून. ಕಾಲೆಂತ ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳಿಂದ म्हळ्यार कितली जण रेतीर एक एक हप्तो गेल्यान हात वयर घाला म्हळे. एक हप्तो रेतीर काही म्हणी पोट्टा सोंग पुरो या काही म्हणी थोडी आसात न्हय. तुम्ही रेतीर येताना पाटी येताना कशी असतात तुमची तोंडां? बावन असतात की भर जळतात. भर जळतात. एक हप्तो मात्र मागीर तो लाईट उचलता. एक हप्तो कोण म्हणल्यार प्रेज द लॉर्ड बाये, प्रेज द लॉर्ड दट्टू, प्रेज द लॉर्ड अंकल, प्रेज द लॉर्ड सगळ्यांकी प्रेज द लॉर्ड. मागीर कसो आयरे गेला आयरे आसा आयरे म्हणून न्हय. मागीर खंय येता तो प्रेज द लॉर्ड? लॉर्ड खंय येता? एक हप्तो रेतीरेंत आसतना प्रेज द लॉर्ड आसलो. उपरांत खंय गेलो तो? सदांकाल आमचे थंय आसचे. सदांकाल आमी कोणाक मेळल्यार पयलें खालें म्हणचे प्रेज द लॉर्ड. देव तुका बरो दीस दिव दी म्हणटा न्ही आमी. म्हणटा गी प्रेज द लॉर्ड न्ही. देवा तुका ಸ್ತುತಿ जावन दी म्हणचे. कित्याक म्हळ्यार देव सांगता तुम्ही म्हजी ಸ್ತುತಿ करता आसतना ನನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುವರು. एक हप्तो तुम्ही रेतीराच्या त्या मागण्यार तुम्ही असताना देव तुमका बोऱ्या संगतीनी बोऱ्या आचारा आट्या विट्यांनी नंगी तुमका तो बरतलो मात्र न्ही. तुमची चिंतना बऱ्या विशयान तो केदां सदांकाल बरतलो. मागीर मुकलें गरुडाच्या तरनाटपणापरी तुझे तरनाटपण नवसरते. ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವನು ಗರುಡನಂತೆ ನನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ಮುಂಟದು ಕನ್ನಡ ಅಂತ. ते ಕಾಲೆ ಗರುಡ म्हळ्यार खंय आसता? कोण तो गरुड म्हळ्यार? ಈಗಲ್ गीद खंय आसता तो? आकाशार नेंगी. कितलो म्हातारो जाल्यार ताणें वयर आसचें खंय. तो सकल तावन उबोंक जायना जाल्यार गेलोच म्हणले खंय तो. देव सांगता हांगा तू म्हजी स्तुती करता आसतना त्या गरुडा बरी तुझे जीवन हांव खालें करतलो. तुझे यव्वन तुका खालें म्हणटात. यव्वन म्हळ्यार यूथ फोन, तरनाट फोन तुका हांव दितालो म्हणून. तुका 90 वर्सां जावन दी पूण कशें आसता तूं? तरनाटी बरींत आसताय म्हणटा सर्वेस्पर देव. तू म्हजी स्तुती करता आसतना म्हजें कीर्तन गायता आसतना तुका हांव तरनाटपण दितालो. ಯವ್ವನವನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು म्हणटा सर्वेस्पर देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. त्या देखून देवाक आम्ही स्तुती करता आसतना ताची स्तुती गायता आसतना आमकां तो सर्व आशिर्वादांनी भरता. वखत आमच्या लागीं आसा
नाही ते काले म्हणतात बळे इत्ताला गिडा मद्दल्ला काही आमच्या हितलांत आशिल्लें गीड जड वकात नाही ते नंगी दुसरे कोण म्हण येऊन या वखताक जाता साहेबा म्हणून व्हरतात आमच्या इतलांतले जड नंगी आमचे ते तासा वकात पण आम्ही ते वकात उपयोग करतात ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुम्ही केदळा स्तुती करतात, केदळा हात वयर घालून देवाक अर्घां दितात, थाळी आणि देवाची स्तुती करतात. तुमच्या कुटुंबा मागण्यान असं पुरो एका क्रेचे कंतर एक 5 मिनिटां तुम्ही गायले म्हण चिंता त्या 5 मिनिटांनी तुम्ही हात वयर घालून हालेलुया म्हणून हात गुंडायत असताना कितली सकत येऊंक पुरो चिंता तुम्ही एक्सरसाइज कितले जावंक पुरो नंगे करेक्ट गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आम्ही सर उभी रावया आणि देवाची स्तुतीच गावन भक्त पालका लोकरक्षका म्हणले गीत आम्ही गावन थाळी आणि देवाक आता आम्ही अर्घां पाठवया. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಗವ್ಯ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಅಲ್ಲಿಯಪೇಟ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. 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 ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದ ಮನದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಒಂದೇ ಛಲದಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮವನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು
ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಪಾಪಿಯು ಮನದಲ್ಲಿ ತಾನೊಂದು ಆ ಪಾಪವ ಮಾಡೆನು ಇನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ದ್ವೇಷ ಕೋಪವ ತೊರೆದು ಎಲ್ಲ ಸೋದರರೆಂದು ಬಗೆದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ಭಕ್ತ ಪಾಲಕ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಜೀವದಾಯಕ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು 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 ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲುಯ ಅಲೆ ಅಲ್ಲೇಲು ಅಲ್ಲೇಲುಯ Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हर गान तुझे जिसु गुलाब तुझे जिसु महिमा तुझे जिसु वरदान तुझे जिसु जय जय तुझे जिसु Hallelujah, 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 hallelujah. Hala 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 hala. Hallelujah, 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 hallelujah. ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನೆನೆದರೆ ಸಾಕು ಜಗ ಕಾಣುವುದು ಬೆಳಕು. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बस्या कालावें कितले अडकळी विशयन उलयल्लो दोन गे थोडी चार म्हणटात न्ही पयल्यान म्हाका देखल्यार कोणाकी जायना नेंगी म्हाका उंच प्रॉब्लेम
दुसरें कुटुंबाचे प्रॉब्लेम. तिसरें कुडीचे प्रॉब्लेम न्ही, पिडा शिडा. चवथें एक आसा खाल्या सुंगरो. ते खालेंगी पडयल्यार खालेंगी तोंड सोडटा म्हणून ಗಾದಾನೆ ಏನೋ ಕಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಣ ಹಣ ನಂಗೆ ಹಣ ಕಂಡ್ರೆ ಹೆಣ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ म्हणून करेक्ट ಈಗ ಅಂತಿ काही ಹೆಣ ಬಾಯಿ सोडलांगे ಗೊತ್ತು ना आम्ही मात्र वय. आज आमच्या कुटुंबात कित्याक पैशांचे प्रॉब्लेम आसा, दुडवाचो कित्याक प्रॉब्लेम आसा, खाल्याक सांग पुरो. हॅलो, तुम्ही पुरा कुटुंबाचे व्यक्ती, कुटुंब चलोवचे व्यक्ती न्ही, तुमकां बऱ्यांक गोत्ता आसता कित्याक प्रॉब्लेम म्हणून पैशांचे. अळसाई गी काम करूंक अळसाई. सिद्धरामय्यान खालें केला वय एक एकल्या 5-5 kg तांदूळ गी म्हयन्याक. नांगे तुमकां दिव नांगे वा म्हाका सत दिता तो आनी तुमकां मेळों नांगे. APL नांगे ओके. मागीर काल्याक अळसाय तशें जाल्यार गरजेच न्ही. तांदूळ फ्री दितात म्हणून इल्लें गळ्यार पुरो, 1 दीस 2 दीस काम केल्यार खर्चाक पावतात म्हणून न्ही. मागीर इथे गळनांत कित्याक अळसाई. ओके. दुसरें कालें प्रॉब्लेम, पैशांचे प्रॉब्लेम. सॅटिस्फॅक्शन ना नेंगी देखलें पुरा जायचे. त्या टीव्हीन देखल्यान ते घालें वॉकमेट वणें घाल नासल्यार त्यो जायचे न्ही. फ्रिजा भितर आसले बॉक्स चेपी येता म्हणून गोत्ता जाल्यार तेय जायचे. इमिडिएटली येवन जालें नेक्स्ट डे. देखलें पडयल्लें पुरा जायचे. 4 दीस यूज केले आनी खाण उडयलें ते मागीर. वयगी घरचे विणे कर्स. ओके. मागीर दुसरें कमॉन सांगा खाल्याक दुसरीं कालें प्रॉब्लेम आसात. स्टेटस गी कोडयाळान भयंकर स्टेटस न्ही. आज कोडयाळान म्हणून आमचे तेणी सुरू केलां तुमकां पळोवनूच आसतलें. हांव चिंता तुमी एक बर्थडे कितले लाख करशितात, एक बर्थडे सेलिब्रेशन कितले लाख करशितात. 3-4 लाख ते उण्यांत खासदार जाल्यार लागीं 50 करोड तुम चिंता. पैसे आले मात्र गे नाती लय करतात गोत्ता म्हाका. नाती लय काले करतात रीण खण घेवन गर्द करजे मागीर मोरता म्हणसर रिणी बांदूंक जायना हांकां. जिवनान संतोषीना पुरो वगडान खाण येतात. वयये दुसरें कालें प्रॉब्लेम. दुसरें आजकाल एक करार जाल्यार खासदारावर न्ही ग्रँड ताका MC की खालेकलो बादराब म्हणटा ताल्लो MC 75,000 काय आपा तुका 3 घंटे उलयल्या कितले हजार देवा म्हज्या. ते काणयोन खंय येतात पयशे म्हाका गोत्त ना. एक घंट्याक एकल्यान कितले गळयेत सांगा. एकल्यान कोरें काणयोन सकाळीं जावन संजे म्हणसर गळ्यार कितले काणगे येत पयशे. 1,500 ओके. वयलो बरो उलयलो 2,000 दिवया घंट्याक. ते कळलेले एक ते आनी दिवचे कसले ते लोक दिवचे कोणे आशिल्ले न्ही. थोड्यांक कशे पयशे करसीचे म्हूण गोत्त ना न्ही. अशें गेल्यार वचून दिया. कोणाक दिचे तांकां ना. कोणाक दिचे तांकां ना. आशिल्ल्यांक मागीर बायबलान सांगलां पळय आशिल्ल्यांक आनी की दामून दितालो देव खंय म्हूण आनी तशेंच पैकी. तें एक प्रॉब्लेम आसा पुरो. मागीर कालें पयशांचे प्रॉब्लेम कित्याक कॉम्पिटिशन गी. कॉम्पिटिशन म्हळ्यार तेंत स्टेटस राखून व्हरूंक न्ही. तांचेर न्ही आमी कांय उणी न्ही म्हणचे ताका नातिल्ले बरें खर्च रीण. उपरांत मिसमॅनेजमेंट गी
मिस्सगी मिस्सस ओके मिसमॅनेजमेंट ओके. दुसरें अल्कोहालिक. तेका घालेंगे पैसे चड आशिल्ल्यान पाड सवय चड काही वैकी वैकी म्हाका गोत्ता ना तुमकां दुसरें आसचें ना दुसऱ्यांक सांगचें. पैसे चड आशिल्लेत म्हाका उडास हांव पयलें एका पिरगेंजीत आसतना एकलो सावकार म्हणटा आसलो हांवें पियोनचे कले गोत्ताया तुका 3-4 कले हजारांची बोतल्यो या अशें म्हणून उलोवन चारलें ताणें. ताका एकल्यान सांगलें तें पियेलें बरें खंय येता 3-4 हजार पियेल्यार तें इंत वेचें तें अशें म्हणून आनी तेंकां मांड्या घेता च्या न्ही. हंकार एक तर पयशांचो म्हणजे पयशे आहात हांवें खालें करियेत वैगी वैगी. ओके दुसरें कालें प्रॉब्लेम पयशांचे. कित्याक आमच्या कुटुंबांत पयशांचे प्रॉब्लेम म्हळ्यार तुमकां समा गोत्तू ना तसं जाल्यार खालें प्रॉब्लेम म्हणून न्ही. मलाखीचो ग्रंथ मलाकी प्रवादी 3रो अध्याय. प्रवादींत लास्ट 11 प्रवादी तो 3रो अध्याय मेळ्ळो की ओके 8व्या वळींतल्यान वाचता पळय. एक सवाल इसरता येतात कालें काही ಮನುಷ್ಯನ ದೇವಕ್ಕೆ ಪಸೋಂಕ್ ಜತಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು म्हणे क्वेश्चन. देवाक मोस करूंक जाता गे आमी ना म्हणची पळय आतवयर घाला पळय कितले जाणात ना फादर आमी देवाक मोस करूंक जायना सुमार जाणां जायना गे देवाक मोस करूंक. मुकलें वाच बाये. तरी पूण तुम्ही म्हाका पसोंक शकतात ಆದ್ರೂ ನೀವು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ದೇವಾचे उतर. परत तुमचे थावाल कालें नेक्स्ट अरे आम्ही कशा देवाक पसोवंक शकता आम्ही कसं देवाक मोस करून सांगता रे वास. आम्ही तुका कशें फसोवंक शकता हाऊ कशें. उपरांत देव सांगता तेंच आन्सर दिवन तुमच्या दशमानांनी आणि दानांनी तुम्ही म्हाका पसवूंक शकतात. खालें तें दशमांश म्हळ्यार दशमाने म्हळ्यार खालें दांत एकवट. आमी क्रिस्तांवचे आमी कॅथलीक क्रिस्तांव दिना न्ही दांत एकवट दितात गे. प्रेज द लॉर्ड. दिता जाल्यार तुमी बागी दिता जाल्यार बागी कितें म्हळ्यार आमकां देवाचें उतर सांगता तुमी गळच्या आदायांत दांत एकवट कोणाक खांडोर जाय कोणाक देवाक खांडोर जाय आनी देवाक तुमी दिजे. ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕಾಲೇ ಬರೋಣ ಸಾಗುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ म्हणून मुकले काले म्हणतात आणि एक सोन सोडले चिंता एक सेंटेन्स पळे तुमचे वयर शिराप पडला कित्याक तुम्ही आणि तुमची संतत म्हाका पोसैत आसात तुम्ही ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರು ಅಂತ ದೇವಾचे उतर. तुम्ही आणि तुमचे जनांग म्हळ्यार काले तुमची संतत ने तुम्ही आणि तुमची संतत म्हाका मोस करतात आसात त्या देखून तुम्ही सक्कडी खाले जावन आसात शिराप पडलेले जावन आसात म्हणटा. हांव न्ही सर्वीस फॉर देव म्हणटा तें पैकी मुकले सेंटेन्स वाच बाय. म्हज्या मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश खंय हाडा तुम्ही म्हज्या भंडाराक हाडा. ದೇವಾचे ಉತ್ತರ ಸಂಗತಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಡಿ. देव सांगता पुर्ते दशमांश म्हळ्यार काले दांत एक वांटो तुम्ही कांय धरून काणयोंक ना लिपोवन धरूंक ना. संपूर्ण दशमांश कोणाक दिवंक तुमी देवाक दिवंक इगर्जी दिवंक
आनी थोड्यांचे सवालां आमी खंयच्याय इगर्जीक दिचे फादर म्हणून. तुमच्या खंयच्याय इगर्जीन तुमचें नांव आसा? तुमची पिरगस खंयची? त्या पिरगजीन मस्त पयशे आहात फादर, मस्त पयशे आसून दी, तें तुमची खंत न्ही. देव कितें म्हणटा? दांत एक वांटो तुमच्या पिरगजीक तुमी अन्न दिवंक आसा. मागीर आमी दान आनी दिता फादर म्हणून थोडे सांगूंक पुरो. ते देवान परत्यान काले सांगला, दांत दशमानन आनी दानानी काणिके अल्लो नेंगे. उपरांत तुमी दशमांश दिवन काणिकी दिजे तुमी. मागीर आमकां खाल्या उरचे हांगा न्हय, पुरे ह्या पाद्रींक दिल्यार आमी तशें सवाल करचे न्हय पैकी. पूण देव म्हणटा, जर तर तुमकां म्हजे वयर पात्येणी आसा जाल्यार, म्हजे वयर पात्येणी आसा जाल्यार तुमी दांत एक वांटो अन्न दिया, म्हज्या भांडाराक अन्न घाला. मुकले वासागी तुमी दशमांश खाले आसा न्ही, दांत एक वांटो तुमी देवाळाक अन्न दिया आनी परीक्षा करून पळया म्हजी. कसली परीक्षा? नांगी पळया पळया. ते सर्वेस पर देव म्हणटा, तुम्ही म्हज्या भंडाराक तुम्ही अन्न दिता आसतना पयशे, तुमची कुटुंबां, तुमची घरां, सर्गींचे दार उक्तें करण आशीर्वादांनी दानांनी तुमचे घर हांव भरतागी नांगी म्हणून परीक्षा करा म्हणटा सर्वेस्पर देव. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ म्हणून. हे देवाचे सवाल हे जैतकी आमकां घालचे चॅलेंज ताने. तुम्ही दांत एक वांटो अन्न दिया, उपरांत पळयता तुमच्या कुटुंबांत कसाल्याक म्हणे उणेपण जाता की जावचे नातले बरी हांव पळयता म्हणटा सर्वेस्पर. पत्तिणी आसा गे तुमकां? पत्तिणी आसा गे? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आजकाल आमच्यो इगर्ज्यो जावंक पुरो, बैल्यो थोडी इगर्ज्यो तुमच्या गावाक दानी सारणाने येतात न्ही, दितात की तुम्ही उदार मनी. तुम्ही खंय मनी देवाळाक खंय मनी दान दिता आसतना ते खंय आसूंक पुरो. आमी कथोलीक क्रिस्तांव म्हळ्यार काले अर्थ, कथोलीक म्हळ्यार काले अर्थ, कथोलिका म्हळ्यार काले अर्थ पटला उदार म्हणून गे. काले आख्खे पवित्र सभा म्हणतात न्ही, कांदे संदे, पवित्र सभेचे संदे. कथोलिक क्रिस्तांव म्हळ्यार काले अर्थ, कथोलिका म्हळ्यार काले सगळ्या संसाराची प्रसार जावन आसची, सगळ्या संसारांत विस्तार जावन आसची म्हणून अर्थ. आम्ही क्रिस्तांव हांगा मात्र नाही सरवल्ल्या, आम्ही हांगा मात्र नाही सरवल्ल्या. फाल्यां तुमी हांगा तावन दुबईन तो वचून वस्ती करता जाल्यार हांगा पाद्रापा कडेन एक लेटर व्हरून गेल्यार पुरो तुमी वयगी. तुमकां थंय सरसितात गे त्या पिरगेजींत, सरसितात गे ना गे. तुमच्या पिरगस पाद्रेची एक लेटर आल्यार पुरो. खंय जाल्यार तुम्ही अमेरिका वसा, खंय जाल्यार वसा, एक लेटर पाद्रापाचे तुम्ही व्हरून थंय पाद्रीक दितात जाल्यार खंयच्या एरियांत आसात थंयच्या त्या इगर्जेचे सांदे तुम्ही जातात. तुम्ही कथोलिक, कथोलिक म्हळ्यार सगळ्या संसाराक विस्तारून आसचे. तुम्ही गोत्त ना फाल्यां खंयच्या पिरगजीन वचून वस्ती करतल्यात म्हणून नेंगी. तुम्ही खंय म्हणी कोण म्हणी तुमच्या सांगाता मागोवंक आयिल्ल्या वेळा उदारपणान दितात जाल्यार देव खंडीत जावन तुमकां 100 वांट्यांनी आशीर्वादांनी भरतलो. म्हाका उडास हांव पयलीं आशिल्ल्या पिरगजींनी सुमार 1000 एकरे कॉफये तोटांनी बरो आसा. 1000 एकरे कॉफये तोटांना कितले कॉफी येवंक बरो? दांत एक वांटो म्हळ्यार कितले दिवचे पडत ताणे? कितले दिवचे पडत? 1000 एकरे तोट म्हळ्यार खंय इल्ली कॉफी येत गे. हांव चिंता ताणे दांत एक वांटो दिल्यार सगळी गरज ताच्या करसानंत रावळ्ळेर करी येते. करूंक जायना पूण ताणें केद्दळे रडचें, फादर आमकां ह्या फावटी कापीत ना फादर. आनी थोडे बुद्धवंत सीडलेस काफी फादर. 1 वर्स रडलो सीडलेस म्हणून, दुसरे वर्सा खावन जालें गोत्या तुमकां.
सीडलेसच जालें ताका कामाच्यांक पयशे दिवन तोटाक सारें घालन उपरांत ताका उरलें कांय ना. केदाळ आमी रडटा आमच्या लागीं कांय ना म्हणून. देवान इतलें दिलां जाल्यार आमी देवाक अर्घ पाठयचे आनी उपकारी म्हणान बऱ्या म्हणान देवाक मोगान दित आसतना खंडीत जावन देव आमकां काले करता, आशिर्वादांनी भरता. नेंगी ते हबाकुकाचे प्रवादिगी हबाकुक आम चिंताव. हग्गाय पळयागी हग्गाय पहिलो अध्याय 4 वळीतावन वसा इल्ले गट्ट वसागी. म्हणजे घर पाळ पडला असताना तुम्ही सुंदर घरांनी रावसो वेळ समासागी म्हणी सरता देव नेंगी. म्हणजे घर कान जाला पाळ पडला पेंटिंग ना म्हज्या घराक तुमची पिरगस पळय वसन नेंगी आनी तुमी बऱ्या रावळेरांत जियेत येता आसात तें समांगी म्हण देव विसरता. उपरांत तुमकां कितें घडता ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. तुम्ही ಒಮ್ತಾತ ಭರ್ಪೂರು, ನೀವು ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ, ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಬಹಳ, ಫಲ ಪಡೆದದ್ದು ವಿರಳ. थोडे मात्र तुम्ही लूनतात मस्त बिंगालान तुम्ही लूलने इल्ले मात्र मागीर तुम्ही जेवतात पूण तुमचे पोट भरना, भरिल्ले बरी जायना. जेवतात पूण तुमकां संतोष ना. ओके, ನೀವು ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಿ ಆದರೆ ದಾಹ ನೀಗುವುದಿಲ್ಲ, पण तुमची ताण वसाना. उपरांत तुम्ही पंगरतात, ಹೊದೆಯುತ್ತೀರಿ, ನೆಸ್तात, पण तुमचे ಚಳಿ ವಸಾನ, ನಿಮ್ಮ ಚಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೊದ್ರು. ನಂಗೆ ಕೆಲ म्हणटात कोलो तापतो कुलकुलो ताप. आयलोळो कितली बेडशीटां वडल्यारी रावना नेंगी कुलकुलो. तेंत म्हणटा तुम्ही जाय तितले पंगरतात पूण तुमचे हिंव वसाना. उपरांत काले इल्लें जोडता तें कालें करता शिंपलेल्या ಪಿಂದ್ಲೆल्या ಪೊತ್ತಾನಿ ದೊಂಪಳೆ ಪೊತ್ತಾನಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಲೆ म्हणता ಗೊತ್ತೇ ದುಡಿಮೆಗಾರನ ದುಡ್ಡಿನ ಚೀಲ ತೂತಿನ ಚೀಲ म्हणून. दुडिमेगारान दुड्डीन चीला तूतीन चीला म्हळ्यार तू काम करताय पण तुझं बोल्स कालें जावन आसा दंपळो जावन आसा, तुझे पोती दंपळी जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार तुम्ही 20,000 गी 25,000 गी सांबाळ हाडतात म्हयन्याच्या करेक ना, म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यान मे बी नेंगे. तुमचो सांबाळ काडून घरा येयचे जाल्यार आतां मागीर सांबाळना, मग फाल्यां कोणाचें रीण करून तुम्ही जीवन कर जाय. कित्याक म्हळ्यार ताचेडे रीण, आचेडे रीण, थंय आंगडी रीण, आनेकलेडे कोणा रीण नेंगी. खंय म्हणे रीण करून 25,000 थंयत उदाक जालें पुरा. सर्वीस पोर देव म्हणटा तुम्ही 25,000 गळतात पूण घरा येता आसतना तुमचो बोल्स दंपळो जावन जडन वसनासता नेंगी. दुडिमेगारान दुड्डीन चीला तूतीन चीला. कामेल्याची पैशांची पोती घालून जाल्या काही पिंजल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आज तसं जाल्यार पैशांचे प्रॉब्लेम खाल्याक. आता सांगा खाल्याक प्रॉब्लेम आमच्या कुटुंबांनी पैशांचे प्रॉब्लेम कित्या? देवाक दिवचे आमी देवाक दितेत ना. देवाक कितें दिते तें कालें केलां आमी मुठीनी गट्ट धरला आनी आमींत करशीत येता. कशें करशितात तुमी? कशें करशितात? म्हाका आतां उडासा मुडगेरे खाजराच्या दोतोनीक युवा जाणांक खाजर जावनच्या जोड्यांक खाजर हें दोतोन दिवंक येता ना. म्हणजे कारासो लायट घालेंगी पुक्क जालो
तशें पदरापान फोन करना पयलें एकल्याक येवन पदरापाक आपोवन व्हरू अशें म्हणून ताची सांगड आसा बल्बाच्यांनी कार रिपेरी ताणें आपोवन व्हरून बल्बांनी घालतना हाची खाणी म्हाका फादर हांव म्हजी बायल आनी एक चेडूं आसा म्हाका चेडूं भुरगें म्हणजे चेडवा भुरग्याक म्हयन्याक हॉस्पिटलाक कालेंगी ताका समड्याची पिडा खातीची पिडा चर्मरोगा कितले फाटी हॉस्पिटलाक आपोवन येल्या रे तें गुण जावन तें दिसवना कितले पयशे खर्च जालो म्हाका सुगोत्त ना म्हणजे बायलेक तेदाळ हुशार आसनातलें उपरांत त्या वर्सा हांव थंय रतीर दिवंक गेल्ल्या वेळार हें देवाचें उतर हांवें सांगिल्लें हेंच देवाचें उतर तीं गो बायलां त्या रेतीरे उपरांत बसून तांणी ह्या विशयान चिंतलें खंय आमी देवाक दिवया खालें जावं दी 10 ते 1 वंटो खालें करचें आमी देवाक दिवंक सोदता आमकां रीण येवन दी आमकां घरांत बोरगोळ येवन दी खालें जावं दी देवाक कितें दिजें तें दिजेस आमी म्हणून तांणी निर्धार घेतलो खंय आनी निर्धार घेतून तांणी हर एक हप्त्या आयताराचे मीस सुकान आसतना आनी खाणीकी उदारपणान मिसांत दिवन 10 ते 1 वंटोय पदरापाक दिवन रिसीट हाडून ते रिसीट बायबलान दवरचे हाडली खंय तांणी फादर फाती येतात की ना हांगे सुमार एक 2 म्हयन्यांनी हांव चिंता म्हज्या भुरग्याची खातीची पिडा संपूर्ण गुण जाली मागीर हांवें हॉस्पिटलाक पयशे घाल्ले नंतना म्हज्या बायलेक काम येनातलें तांच्या सिस्टरांनींत बेतानी सिस्टरां आसात तांणी आपोवन तिका काम दिलें खंय तांणी तापोवन तुज्या बायलेक धड साहेब आमी काम दिता म्हणून काम दिलें खंय फादर हांवें कितलें देवाक दिलें गे म्हाका एक दीस बोरगोळ येवना म्हज्या कुटुंबांत ಒಂದೇ ನಾನು ಬರಗಾಲ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂತಾತೋ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया हालेलुया ताकाच देव सांगता तुम्ही माझी परीक्षा करून पळया एक तर चॅलेंज तुम्ही 10 ते 1 वांटो म्हाका दिवन पळया उपरांत सर्गींचे दारां उक्तें करून तुमची कुटुंबां दानांनी आनी आशिर्वादांनी भरतांगी नांगी पळया म्हणून घरा वचून वाचा मालाकीचो बूक 3रो अध्याय 8 तान वळी जायत की एक 13 म्हणसर वाचा मालाकी 3 8 to 13 14 म्हणसर वाचा जायत की आनी वाचा आनी निर्धार घेया तुमच्या कुटुंबांत कित्याक म्हळ्यार तुम्ही देवाळाक दिवचे पयशे तुमीच करसीत आसतना ते खंय खंय व्हरून घालतात तुम्ही कोर्टाक घालतात ही गोत्त ना म्हाका या हॉस्पिटलाक घालतात ही गोत्त ना म्हाका खंय मनी घालतात कित्याक म्हळ्यार ते अन्यायाचे पयशे ते देवाचे पयशे ते तुम्ही दोन कडेन तुमीच खाता आसतना ते तुमचेर जीर्ण करूंक जावचें ना त्या देखून देव सांगता तुम्ही म्हाका कितें दिजे तें उदारपणी दिता आसतना कितें इल्लेशें दान दम दिवंक आसा तें उदारपणान तुम्ही दिता आसतना तुमकां भरपूर आशिर्वाद हांव दितालो वैगी खंडीत जावन आमी एक कोणा म्हण एक 10 रुपये थंय वाटेरेच्या खाल्या भिकाऱ्याक दिल्यार खाले करता तो खाले म्हणटा हा देवर व्हडलें माडली म्हणटा ताचेर व्हडलो आशिर्वाद जाय गे आमकां तो कोण भिकारी म्हाका देवर व्हडलें माडली म्हणून पुरो चिंतून अहंकार पावोंक पुरो आमी पूण एक मनीस तुका देव बरें करूं म्हणटा जाल्यार हांव बरें करूं म्हणोना ताणें कालें म्हणलें देव तुका बरें करून दी तुज्या बऱ्या कामाक देव तुका बरें करून दी तुवें देवाळाक उदारपणान दिता आसतना देव तुका बरें करतलो वैगी बरें करतलो तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुज्या कुटुंबांत कसलेंच तुका उणें पडनाशें तो पळोवंक आनी येतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडी भर दोळे धांपया आमच्या काळजाचे वयर हात दवरया ह्या घडी आमी सांगया जेजू लागीं जेजू आज म्हजें तें कितेंय आसा जाल्यार आस्त बोदीक घर पयशे आमची वाहनां बरी बरी मोबायलां ह्या लॅपटॉप आसूंक पुरो कलय आसूंक पुरो त्यो वस्तू पुरो म्हाका तुवें दिल्ल्यो त्या वस्तू मुखांतर हांवें तुका तुजी महिमा गाजोवंक आसा म्हाका आज एक बरें काम दिलां बरो सांबाळ तूं दिताय जाल्यार तें तुवें म्हाका फावो केल्ल्यांत 10 ते 1 वांटो हांवें फाटी दिवंक म्हाका तुजे पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर जेजू म्हणून आमी मागया आमी देवाक कितें दिजे तें दिता आसतना आमची भुरगीं बाळां
बऱ्या देव पिरांतेंद वाडतात मात्र नाही, जाणवायन बरतात. आमची भुरगीं ऑटोमॅटिक जावन देवाच्या वाटेन ती चलोंक सुरू करतात. आमी केदळ कुटुंबांत आमी मोस करता, आमची भुरगीं मोस करूंक सुरू करतात. आमी केदळा देवाक मोस करता, ती आनी कोणाकी मोस करतात. अकरेक आमकांच आवय बापायक मोस केल्यारय कांय सूख आसची ना आमच्या भुरग्यांनी. त्या देखून ह्या घडये सर्गींच्या बाप्पा आमचे कुटुंब तुका समर्पण दिता. उदार म्हणून तुवें आमकां दिल्लें तुकाच दिवंक जायच्या कृपेन तूं आमकां भर जेजू. अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. आमचे दोन्ही हात उबारया आणि आमच्या सर पैशांची परिस्थिती, पैशांच्या दरम्यान आमच्या कुटुंबात आम्ही आज भोगचेचे सर्व कष्ट देवाक समर्पण देऊन आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. येसुवे स्तोत्र, येसुवे वंदने, येसुवे अर्गान तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. 4 जाली नेंगी अडकडी, 5वी अडकळ केली असं पुरो, केली असं पुरो. हॅलो 5वी ते काय म्हणतात पडे आय कोणते सडील आय कोणते लूज आंद काय प्रॉब्लेम दिसून जाल्यार मेंटल प्रॉब्लेम, मानसिक प्रॉब्लेम, मानसिक अस्वस्थ म्हणतात पडे. आम्ही मानसिक जाऊन स्वस्थ आसाव की अस्वस्थ आसाव काय म्हणणार म्हाका डाऊट आसात गे, शुअर गे म्हाका डाऊट आसा. मानसिक डॉक्टर्स काय म्हणतात गोत्ताय तुमकां, सायकॅट्रिस्ट न्ही. हर एक मनीस मेंटली कळ्ळें इल्ल कहीं तो मेंटल मेंटल म्हणटात बळे ए मेंटल म्हणून थोडी बटी गाळी सोंची आसा आमकां कोणें म्हणे नांगे मेंटल बरी कळटाय अशें म्हणून नेंगी सगळां एक मेंटलच काही आमी पूण डिग्री डिफर्स काही. डिग्री म्हळ्यार कालें थोडी 10% मेंटल, 10% मेंटल जाल्यार रोडना नेंगी. थोडी 20%, थोडी 30, थोडी 40, थोडी 50 आनी थोडी 60-70 जायत जाल्यार काल जायचे. आरे मारले मारे म्हणटात न्ही, अर्दो पिसो म्हणटात न्ही. मागीर काही व्हरून घालीचे ताका हॉस्पिटलांत घालीचे न्ही. कित्याक आमी मानसीक जावन अस्वस्थ जावन आसा कित्याक कित्याक खालें प्रॉब्लेम आसा पुरो. हॅलो कंत गी कोणाची कंत या प्रायर तुका खासदार जायचे म्हणून कांय कंत ना. मागीर जिवन बरें करून पळयलां मागीर कळ्ळें जाल्यार कंत गी इल्लीशी कैंगी भलायकीची कंत. भलायकीच्या कंतीक वखद सांगला हांवें ऑलरेडी न्ही. मागीर राग द्वेष दवरून काणी येवचें, ಬೊಕ್ಸಣೆ ದೀನಸ್ಥಾನ ರಾವಂಚೆ ನಾ ಬೊಕ್ಸಣೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ಸರ ಹಗೆತನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಗೀರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತ कोणासो कंत काडची लेखावरती. जेजून सांगला कंत काढणं तुमची एक केस धवो करूंक जायना काळो करूंक जायना म्हणा ताणें. धवो आल्यार काळो करूंक जायना, काळो आल्लो धवो मागीर काल्या कंत काडतात तुमी म्हणून विचारला देवान जेजून नेंगे. जाल्यार आमी कंत काडचे सोडिना ताका काल्यां गोत्त आसा तो देव म्हणटा आमी. जेजू देव जावन आल्लो पूण तोय मनीस आमच्या पर्यंत मनीस जावन आल्लो न्ही. 100% मनीस आनी 100% देव तो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तशें जाल्यार काल्याक मानसीक अस्वस्थ आमकां आज
खाल्याक मानसिक अस्वस्थ कसली ती ते कोरिंदगारांक बरिल्ल्या दुसरें पत्र काडा की ಕೊರಿಂಥಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಪತ್ರ 4:4 सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाय म्हणून या संसाराच्या अधिपतीनं संसाराचो उजवाड तांणी पळयनाय पळयनाये म्हणून सुवार्तेचो उजवाड सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हणून या संसाराच्या अधिपतीनं या संसाराच्या अधिपतीनं तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात तांच्यो अविश्वासी मती ಮೋತಿ ಕಾಲೇಂ ಕೇಳತ್ ಕೈ ಕುರುಡ ಕೇಳತ್ ಕನ್ನಡದ ಬಳಿ ವಾಸ್ತ ಪಳೆಯ ಇವರು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಿಥ್ಯ ದೈವವು ಇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂಕಾಗಿಸಿದೆ ಮನಸ್ಸ ಕಾಲೆಂದೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮಿಥ್ಯ ದೈವ ಮಳಕೋಣ ಹಲೋ ಜಜ್ಜುಗೆ ಪೃಥ್ವಿಸೋ ಮಿಥ್ಯ ದೈವ ಮಿಥ್ಯ ಮಳೆ ಕಾಲೆ फोटो संसाराचं फोट देव कोण देव सारखी ओके तुमच्या लागे एक सवाल म्हणजे जाईत की या संसाराचं धनी कोण अधिपती कोण देव गे देव म्हणजे कितले जण पळे हात वयर घाला कसणार देव गे नाही या संसाराचं अधिपती कोण गी सारल्या शिवार गे कितले जण पळय देवसार म्हणजे हात वयर घाला या संसाराचो अधिपती देवसार फादर म्हणजे कोणा की दम म्हणा हांव हात वयर घालता वय या संसाराचो अधिपती सैतान देवसारच कित्याक म्हळ्यार आमी पळयता जेजूक 3 तळणी आयिल्ली नंगी तिसरे तळण्या खाले आसले सगळो संसार सैतान जेजूक दाखोवन खाले म्हणटा तू म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हें पुरा तुका दिता म्हणटा सैतानाचें हें पुरा न्ही जाल्यार ताणें खालें दिवचें खालें दिवचें ताणें नंगे फटकिरो न्ही ताणें सांगलें सतत संसाराचें पुरा खालें सोबाय आनी पुरा दाखोवन जेजू सांगलें पुरा तुका दिता तुवें खालें कर जाय म्हाका म्हज्या पांयांक पड जाय आमचे बाप्पा मागणे म्हणतात की सांगा खाले म्हणतात बळे आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां आयला गे आमकां येऊ आयला म्हणून ना न्ही मागीर तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संसारांत जाऊन दी जाला म्हणून आसा आमी मागता आसतना काले म्हणटा आमी जावं येऊन दी संसारांत येऊन दी तुजी खुशी नेंगी तुझे राज या संसारांत येऊन दी आयला म्हणना आमी अरे एक पटी आमच्या बापा मागणे मागता आसतना आमी काले म्हणटा तुजी खुशी सरकार जाता तशीच हांगाय जाऊन दी नेंगी तुझे राज सरकार कशें आसा तशेंच हांगाय येऊन दी म्हणून मागता आमी आयला म्हणून मागोवना आमी म्हळ्यार आनीक येवना म्हणून नेंगी तशें जाल्यार वो संसार कोणाचो खंय तशें जाल्यार सैतानाचो आमी तशें जाल्यार कोणाच्या संसारांत आसा सैतानाच्या तशें जाल्यार आमी देवाचो संसार कसो करचो कशें मुकलें वाचा थंय हाचे वरवीं देवाचेंच सारखें जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत ನಂಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣದಂತೆ ಇವರನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿಸಿದೆ म्हणून ಕನ್ನಡಂದಸ म्हळ्यार देवाची महिमा पळयनातल्या बरी कोणे आमकां आमचे दोळे धांपल्यात खंय दोळे बांदल्यात कोणे देवसारान ताका आजकाल आमी बायबल वाचूंक उक्त केल्यार वाचूंक जायना थोड्यांक न्ही देता सैतान सांगता तू न्ही दे साईबा काल्याक बायबल वाचताय
जेजून सांगला नाही बायबल वाचल्यार फारिजावांक सांगताना बायबल वाचल्यार तुम्ही मनी परिवर्तन जावंक पुरो मना परिवर्तन जाल्यार हांवें मागीर खालें म्हणा देवान आशीर्वाद घालीचे पडत त्या देखून तुम्ही बायबली वाचिनांत मना परिवर्तनी जायनांत वये आज आमकां खालें आमची मोतीची पिडा कित्याक गी म्हळ्यार मोतीची पिडा कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमी देवाक जागो देवना आमच्या मोतींत इत्त भरल्या संवसाराची कंत बेजाराई न्हय पयशे आनी कालें परत भरोवन गेलां त्या देखून आमकां देवाची महिमा पळोवंक जातात ना तुवें देवाची महिमा तुज्या जिवितांत पळय जाय गे तुवें देवाचें उतर वासी जाय कितल्या जाणांनी देवाचें उतर बायबल सगळो बायबल एक पटी वाचला म्हळ्या फुल बायबल एक पटिंगी 2 पटिंगी सुमार जाण आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी एक क्रिस्तांव जावन आमचो पवित्र ग्रंथ बूक एक पटी पण पूर्ण वाचिनातल्यार आमी कळले क्रिस्तांव ते सांजेरोप म्हणटा इग्नरन्स ऑफ बायबल इज इग्नरन्स ऑफ जीसस म्हणून तुम्ही जर तर बायबल सांडला जाल्यार तुम्ही कोणाक सांडिल्ल्या बरी जेजू क्रिस्ताकच सांडिल्ल्या बरी हांव चिंता आज आमकां हें पुरो मेंटल प्रॉब्लेम कित्याक म्हळ्यार आमी जेजू क्रिस्ताक सांडला संवसारी आट्या विटांनी आमी बुडोवन गेल्या संवसारी विचारांनी आमी बुडोवन गेल्या संवसारी सोबायेक आमी लब्धन गेल्या न्ही इल्ले पयशे आयिल्ल्यांत कशें खाली करचें म्हणून कंत आमकां पियोन गी कालें करचें कशें कालें करचें म्हूण न्ही त्या देखून आज आमी कालें जाल्या मानसीक अस्वस्थ जाल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडये भर आमच्या काळजाचेर हात धरया आमी ह्या घडये जेजू लागीं मागया आमी जेजू सांगा जेजू तुजें पवित्र रगत हातांत घेवन म्हज्या तकलेतावन पांयां पर्यंत अभ्यंग कर म्हाका तुज्या रक्तान धुवन नितळ कर म्हजी मोतीची पिडा म्हजे तावन पयस कर हांव जाता तितलें जेजू तुका मानवून जियोंक तुका होगळसून जियोंक तुका मात्र महिमा पाठोवंक तुमचो म्हजो देव म्हजो सोडवणदार म्हणून हांवें स्वीकार करूंक म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भर जेजू अर्गान तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया 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 सवय खाल्या सांग बरो मेंटल जाल्या प्रांत खालें आत्मीक प्रॉब्लेम खालें तें आत्मीक प्रॉब्लेम म्हळ्यार सुखीदार गी थंय येसाया प्रवादीचें बूक काडा गी 53 Isaiah 53 तिसरी वळू आसा कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना कालें काही कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना ओके मनशांनी ताका पयस केलो मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो कश्ट सोसून अनुभव केल्लो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता ताचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता आमचें तोंड आमी लिपयला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ತೆಂಪಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಮನುಜರಿಂದ ತಿರಸ್ಕೃತನು
ದುಃಖಕ್ರಾಂತನು, ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಅನುಭವಿಸಿದವನು, ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸುವಷ್ಟು ನಿಂದಕನು, ನಾವಾದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಆತನನ್ನು म्हणून आम्ही तका लेखाकी कान गेला ना म्हणून. जेजू कोणा खातीर कुर्सार मेलो? कोणा खातीर? म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर. आमी ताका केअर करूं जाल्यार आनी कोणें केअर करचें? कोणा खातीर ताणें ताचें तोंड प्रविद्रूप करून काण गेलें? आमचे खातीर. आमी मार कांयच जाल्ले पण ताणें मार केले. आमच्या तोंडाचेर शिंपी उडाय जाल्ली आमी केल्ल्या सुखींक पथकां खातीर पण ताणें शिंपी घालून काण गेली ताचे वयर. नेंगी आमी कश्ट जे आशिल्ले, आमी मरत जाय आशिल्लें पण आमचे खातीर जेजू कश्टलो, जेजू मेलो. इतलें बरें केल्यार आमी ताका केअरच केलें ना. न्हय, आमी थोडे बटी म्हणटा जेजू आमकां भारी ससारायसो जाला खंय. भये खालें ससारायसो म्हळ्यार पाद्रापान सांगलां तूं खालें कर, बोक्साणें माग, तुजी पथकां पुरा बोक्सतात. तूं खालें कर येत पूण बोक्साणें मागल्यार पुरो, तुजी पथकां पुरा बोक्सली. ससारायसो जाला जेजू आमकां. नेंगी त्या देखूनच आमी समाजावन वेळाक मिसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक येना. त्या देखूनच एक आराधना आसा जाल्यार आमी तातूंत संपूर्ण वांटो घेवंक येना. घरांत एक तेरसाचें मागणें आसा जाल्यार कुटुंब सांगाता आमी सांगाता मेळोन मागणें करिना आमी. कित्याक म्हळ्यार आमकां देवाचें भेना. वय दुसऱ्या जातींची पुरा कोरी कोरयार पोवडेन इज्जिंडा ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರನ್ನ ದೇವೇರು ಕಡಪೇರೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈನಾ ಏತ್ ಕೈ ಉಂಡು ಏತ್ ಕೈ ಹಲೋ ಸುಮಾರು ಕೈ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೈ ತತ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈ ದೀಪು ನನ್ನೆ ನೇ हमसो देव काय करना. हमसो देव काले म्हणे करच्या बदला काले करता. वय ती सुकन असताना बली दिता ते शनिवार सुकन असताना तांच्या देवात येतात ते. आम्ही उपवास करता की ना गोत्त ना ती उपवास करतात. मंगळारा दीस ब्रेस्तारा दीस तांचे हप्तासो दीस आसा. दिसान पळया तुमच्या घराच्या कुशीन आसात न्ही हेर जातींची ना ते दिसान पळया. देवूच ना तेल्ल्याक खालें पुरा करतात खंय. आमी एका निजा देवाक पातयेवचे मनीस आमी, निजा देवाचो पाटलाव करचे मनीस आमी. मागीर आमी कित्याक करना हें पुरा? ससारायसो जाला गे आमकां देव. हांव चिंता ससारायसो जाला. जागृत रावया जायतगी जागृत रावया. आज जर तर आमच्या जिवितांत सबार प्रॉब्लेम आसात जाल्यार सर आमी ಕಾಲ್ತಾವನ್ ಕಾಲೇ ನಿಯಾಳ್ करता ಇತ್ತ ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ತಾಪತ್ರೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. आमीच करून कणगेल्लें आमच्या हातांनीच आमी करून कणगेल्लें. जायतगी आमींत बॉम्ब दवरून केदाळ पुट्टा म्हूण राखिल्ल्या बरी आमची परिस्थिती. ನಂಗೆ एक गडी भर आमचे दोळे दांपया मगाच्यान. आतां आमी मिसाच्या बलिदानाक आमी वांटो घेवंक वेता आसतना, मीस भेटोवंक वेता आसतना आमचे सर काळजाच्या यात्रेक आमी देवाक समर्पण दिवया. आज आमच्या जिवितांत सबार प्रॉब्लेम आसात, अडकळी आसात. सर अडकळी आमी देवाक समर्पण दिवया. खालताना आमी पळयत येता आमचे सेसांबराचे आमच्या कुटुंबाचेंत आमकां एक अडकळ आमकां देखल्यार जायना. तांकां आमची कुटुंबां आज प्रॉब्लेमांत बुडल्यांत, कश्टांत बुडल्यांत. आमकां आज भलायकी बरी ना. एक ना एक पिडेन आमी वळवून आसाव. पयशांच्या प्रॉब्लेमांत आमी कश्टन आसाव. रीणदारकन जियोन आसा. आमची मोत आज सामना. मोतीचे पिड्यान आमी वळवळत येत आसाव. मेंटल प्रॉब्लेम आनी आत्मीक पिडा, आत्मीक जावन आमी मस्त वळवळून आसाव आज. कित्याक म्हळ्यार देवाक कितें दिजे आमी दितेत ना. काल आमी शुभवार्तान आयकलें नेंगे
चक्रवर्ती कितें दिजे चक्रवर्तीक दिया. देवाक कितें दिजे तुम्ही देवाक दिया. चक्रवर्तीक आमी दितात हांव, पण देवाक आमी दितात ना. कितें म्हळ्यार देवाक दिल्यार जाता, दिनातल्यार जाता. ना मोगाचेनो ना. तुमच्या भुरग्यांक दिल्यार जाता, दिनातल्यार जाता म्हणून घेत बसा तुमी. जाता गे ना न्ही. तुम्ही कितें दिजे ते दिवंक आसा देवाक. थवळच देव तुमकां मस्त आशिर्वादांनी भरतलो आनी तुमकां मोगान भरतलो. ह्या मिसाच्या बलिदानांत ही सर आमची अडकळ्यो प्रॉब्लेमां देवाक समर्पण दिवया आनी भक्तीपणी आमी मागया. खाली तुम्ही सबार जाणांनी तुमच्यो प्रॉब्लेमां अडकळी बरोवन घाल्यात. आजही सबार जाणांनी बरोवन घालचे पळयलां हांवें. सर्व तुमची प्रॉब्लेमां अडकळी आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाक समर्पण दिया आनी खंडीत जावन सर्गींचो बाप जेजू क्रिस्त मुखांतर तुम्ही मागिल्लें सर्व तुमकां दितलो मात्र न्ही, तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी भक्तीपणी मागया. आज मिसाचे बलिदान बेटेचे सासात अर्गां बलिदान जावन एमिलिया सेरावो कुटुंबाची स्पेशल इंटेन्शना खातीर अनुज, तारिया, रिया मागीर केल्विन हांच्या उद्देशा खातीर मिसाचे बलिदान बड्डेचे आसात. प्रकाश डिकुन्ना कुटुंबाची देवान केल्ले सर उपकारां खातीर अर्गां बलिदान भेटोवन आसात. डॅरेल सर्जरी जावंक आसा ताका आयच्या दीस सांजेर. ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर मेलिसा कुटुंबाची हे मिसाचे बलिदान भेटोवन आसात. तांच्या खातीर आमी विशेश जावन मागया. तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मिसेस फेल्सिन ही बेटेसेस आसा. तशेंच ताची भुरग्यांची हेल्थ आनी स्टडी बऱ्याकन करच्या खातीर सिप्रस हाच्या खातीर विशेश जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत भेटोवन आसात. तशेंच कामांत सक्सेस देवान पाठोवच्या खातीर डॉक्टर जो क्रिस्टोफर हे मिसाच्या बलिदानांत विशेश जावन भेटोवन आसात. तांचे संगता आमची सर्व मागणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी देवाक समर्पून भक्तीपणी मागया. सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान सा दण्या तुका भेटयता. भविस्थानांत आमकां नवे रचन केला. सभेत आमकां नवे मिसाव केला. तुझ्या उपकारां करगा पाठयता. तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता. उतराय अथेता. जेवणांत तुझ्या आमी वाटेता. संतोषान उल्हासा सौम्या तुझे समोर आयल्या. बलिदान कल्त्या काळसा दण्या तुका भेटय
एक घडीभर दोळे तांपया. आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची सर्व मागणी गरजो देवा मुखार ह्या मिसाच्या बलिदानांत एक घडीभर मौनपणे भेटून दिवया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो हे मिसाचे बलिदान फवत रितीन भेटोवच्याक आमी केल्ल्या सर पातकांचे बोगसाणे एक घडीभर मौनपणी देवा लागीं मागोन घेवया. पतकांची दूख दन सांगता म्हणया. हांव पतकी सर पदवेदारा देवा आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वाईट आदरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघेव संख्वामय सगळ्या देवता आणि भक्तां आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आणि आमची पतकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूत कर काकूत कर. सौम्या काकूत कर काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर काकूत कर. सौम्या काकूत कर काकूत कर. सौम्या काकूत कर काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझी मांडावळ कधीच सुकाना. नसतें तें सगळें आमचें तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी खालतेपणी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवाड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सा पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्राचो आरंभ. क्रिस्त जेजू थंय आसा ती जिविताची बसावणी परगट करूंक देवाच्या कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्त जेजूचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभो. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करता. म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केण जळाशें करूंक म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वानियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लाजनाका. बगार देवाच्या सक्तेचेर पातयेवन स्वार्था परगट करच्या कश्टा वावटेन म्हजे सवें भागीदार जा. देवान आमची सोडवण केली आनी आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें.
आमच्या करण्याक लागून न्ही, बगार आपणे केल्ले मंडावळी आणि कुरपे खातीर. ही कुरपा वेळा काळा पुर्वींच क्रिस्ता जेजू मरिपात ताणें आमकां दिल्ली. आणि आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांतर ताणें ती उगडापी केली. ताणें मरणाची पदवी नाश केली आणि स्थापीत केल्ले जिवीत आणि आमरपण स्वार्थे मरिपात उजवाडाक हाडलें. ह्या स्वार्थेचे सेवेन देवान म्हाका परगटणार, धर्मदूत आणि शिक्षक नेमला. हेच स्वार्थे खातीर इतलें सकड कस सोसून आसा. पूण हांतू म्हाका कसलीच लज बगना, कित्याक हांवें कोणाचेर विश्वास दवरला तें हांव बरें जाणा. आणि तो दीस येतलो पर्यंत ताणें म्हजे तेबेन केल्ली बावार्थाची टेवणी राखून व्हरची ताका तांक आसा म्हूण हांव पातयेतां. देवाचें उतार हें. तुझे सोम्या उबारता मुझे धोळे. तुझे सोम्या उबारता मुझे डोळे. तुझे सोम्या उबारता मुझे डोळे. तू सोम्या सगळी आसाय दण्याच्या हातांचेर दिश्ट दवरलेल्या साकरा परी मुझे दोळे तुझेर आसा. तुझे सोम्या उबारता मुझे दोळे. साकरणीचे दोळे तिच्या धनिनीच्या हातांचेर असलेले परी आमचे दोळे सर्वेस्पोर आमच्या देवाचेर आसात. ताणें आमची काकूळट करीस ताचेर आमी ते ठेवल्या. तुझे सोम्या उबारता मुझे दोळे. तुझे सोम्या उबारता मुझे दोळे. सगळं आमी उबी रावया, मिस उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 Alleluia. हांव पुनर्जीवनपणाने जीव म्हणटा सोमी. जो कोण म्हाका म्हणटा तो सस्नाक मोर सोडना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी सदुसेव जिवनपण ना म्हणटले ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, मोइशेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घाला, एकल्याचो भाव मरतना आपणाक भुरगें नासता आपले बायलेक सोडून वसत जाल्यार सरिल्ल्याच्या भावान ताचे विधव बायले लागीं लग्न जावन सरिल्ल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय.
तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मोर्न पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मोर्न पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यांनी पर्यान तिका लग्न करून घेतली. तरी एकल्याकय भुरगें जालें ना. शेकी सक्ता फाटल्यान ती स्त्री मोर्न पावली. तर मेल्ल्यांच्या जीवनपणा दिसा ती कोणाची बायल जातली. ते 7 भाऊ तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्ही. जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना, देवाचे सामर्थ्य विशयांती कळीत ना. देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्ही. मेल्ल्यांतले जिवंत जातच दादले तशें स्त्रियो सर्गींच्या आंजे बरी जातली. देखून तांकां लग्न आसचें ना आनी मोर्न पावुल्ले जिवंत जातात म्हणले विशयांत मोइशेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशयांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें. थंय देव मोइशे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव अब्रामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिवांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्ही. देखून तुमी पुरते सुकोन पडल्यात. देवाचे उतर हे कोणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव बनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यानो, तुमचे लागीं एक सवाल म्हजें. सोर्न घेतिल्लें, सोर्न काणगेल्लें, सोरलेलें आशिर्वाद जावंक साद आसा गी? आशिर्वादच जावंक पुरो. सोरलें आशिर्वाद जाता गी नांगी? जाता म्हणची पळय हात वयर गेल्या. कितले जाण हात पळया. एकलो मामा आसा थंय. आशिर्वाद सोरल्यार बरें न्ही फादर? हो आसा गी परण्या सल्ल्यांत. उत्पत्ती ग्रंथांत 27 काडा पळया. 27 काले म्हणटा ते. जाकोबान सोरले नेंगी. कोणाचे आशिर्वाद? एसावाचे आशिर्वाद. हांवें तेंती सारले. जाकोबान ते आशिर्वाद सोरले न्ही. ते आशिर्वाद जाता की शिरप जाता गी म्हणून. आशिर्वाद सोरल्यार आशिर्वाद जाता गे. इरादो. इंटेन्शन बरें आसल्यार सोरी येत. इंटेन्शन बरें असल्यार सरी येत गी बाई. गत्त ना म्हाका सरी येत खंय. वसा गी तें 27. आनी ताका आशिर्वाद दिलो आनी सर्वेस्परान आशिर्वाद घाल्या त्या शेता बरी म्हजो पूत परमळता. मागीर देव ताका मळ बतावन दव दिवंक शेतान तुज्या पिकाळ करूंक भरपूर फळ आनी दाकासोर तुका दिवं. लोक तुजी सेवा करूं. राष्ट्रान तुजे मुखार सरपडूं. तुज्या भावांचो धणी जा म्हळ्यार तुजे भावय तुका सरपडो. तुजो आवयचो पूत तुज्या मुखार सरपडो. तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर शिराप पडूं. तुजेर आशिर्वाद घालच्यांचेर आशिर्वाद पडो. नंगी
कोणाक कोणे आशीर्वाद दिल्ले? इसाकान पुताक जाकोबाक व्हडल्याक गे धाकट्याक गे. तर कोणाक कसो जाल्ले आशीर्वाद? एसावाक. मागीर एसावाक हेचे आशीर्वादाने सोर्न खान गेल्यार ते आशीर्वाद जाता गी म्हणजे एक सवाल म्हजें. आवयन केल्लें गे कोणेय करून दी. आवयक सरसून आमचे ते गाद आसा न्ही, आने कद्रू काडला अडके कद्रू काडला खाले सोरल्यार सोरत व्हड जाल्या कितें ल्हान जाल्या कितें सोरतो सोरत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थंय अब्राहमाक देव एक आशीर्वाद दिता न्ही. अब्राहमाक खंय 13वो अध्याय काडा. 13वो की 12वो अध्याय 12 ओळ 1 तावन. सर्वेस्परान अब्राहमाक म्हळें तुझ्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, हांव तुका दाखयता त्या देशाक वचू. तुजे तावन एक व्हड पर्सा उपजायतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो, तुजें नांव वर्तें करतलो, तूं जातलो एक आशीर्वाद. मागीर तुजेर आशीर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशीर्वाद घालतलो. तुजेर कोण शिराप घालतात तांकां हांव शिरापतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हाಲೆಲೂಯಾ. ಕನ್ನಡಂತ ಪಡೆಯ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ತರುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಲೆ ಆದರ್ಶದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ನೀನು ಬೆಳಗುವೆ ಮನಸ್ಸ. ನಿನ್ನನ್ನು ಹರಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಹರಸ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ನಾನು ಶಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮುಖೇನ ಧರೆಯ ಕುಲದವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಗುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ದೊರಕುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಬ್ರಾಮಕ್ ದೇವಾನು ಆಶೀರ್ವಾದचे ಕಾಲೆ ದಿರ್ವೆ ಕೆಲೆ ನಿಧಿ, ಆಶೀರ್ವಾದದ ನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಿರ್ವೆ. ಅಬ್ರಾಮ ಮುಖಾಂತರ कोणाक आशीर्वाद मेळ्ळो? इसाकाक. इसाकाक तावन जाकोबाक, मागीर आमकां सर्वांकी नेंगी आज सगळ्यांक आमकां आशीर्वाद मेळ्ळा. वय आमी आशीर्वादाचे दिर्वे जावन आसाव गिनांगी. ಗೊತ್ತು ना म्हाका, सांगता करेक जालें हांव गिनांगी म्हण जायत गे. पूण हांगासर आमी वाचल्लें एसावाक मेळत आशिल्लें आशीर्वाद याकोबान कालें केलें, सोर्न खान गेलें. ते आशीर्वाद जावंक साद आसा गी म्हण विचारलें हांव क्वेश्चन. ताका कोणाचें आन्सर ना. आसा गी? ना ना ना. सोरलें तें सोरलेंत आशीर्वाद देवाक सोरल्यार सोरले बरींत तें नेंगी. सोरपण तें सोरपण ताकाच म्हणलें अडके कद्रू काडला आनी कद्रू काडला. हें खान जालें. बापायन व्हडल्या पुताक आपयलें. कोणाक? एसावाक आपोवन सांगलें, पुता एसावाक बापाय म्हळ्यार भारी मोग. कितें म्हळ्यार तो शिकारी करतालो, शिकाराच्या मांसान पप्पाक बरें खावयतालो. शिकाराच्या मांसांनी वायन केल्यार हा पळय. इसाकाक भारी खुशी संतोष. त्या देखून ताचे दोळे पुरो कुरडे जाल्ले. व्हडल्या पुताक आपयता एसावाक, ये पुतांग ये म्हणटा आनी काले म्हणटा तुज्या हातेरां पुरो घे आनी वचू शिकारी कर कालें कर. शिकाराचें मांस रांदून हाडून म्हाका वाड, हांव कालें करता तुका आशीर्वाद दिता म्हणून. हें भायल मनशाक आयकलें. कोणाक? रेबेकाक. आमच्या भायल मनशांक कान बारी शार्प खंय, बारी शार्प खंय. म्हाका उडास पयलें हांव आसलें पिरगजीन. हांव हांगा ऑफिसान काले उलयतालें, म्हणजे रांदपीन आयिल्ल्या कडेन सांगताली खंय कोण काले उलयली, वय तें रांदपाचें कूड सुमार भितर आसा. पूण थंय मुसोरी आयकतलें म्हळ्यार म्हाका भारी अजाप. न्हय, भायल मनशांक खाण
बारी पातळगे दाटगी गोत्तू ना म्हाका न्हय तांणी खाण दिवचे चड ती तांचींत कामां करनासतात पूण खाले म्हणटात सांत 2 कडे दिसतात काय म्हळ्यार संत आंतोनियो कडे 2 कडे दिसतालो खंय तशें ही अंगाय आसात हांचे खाण रेबेक्कानी बापायन आनी पुतान उलोवचें आयकलें पूत वातारा खाण येवन शिकारीक गेलो हिनं कालें केलें जाकोबाक आपयलें जाकोबाक आपण म्हळें वसू एक बोकडी मार आनी हाड कळ्ळें गे तूं रांदून दिता पप्पाक व्हरून दी आनी तो तुका आशिर्वाद दितलो जाकोबू म्हणालो मम्मा खंय म्हणी पप्पा कळत जाल्यार हांव इसाव न्हय म्हणून आशिर्वादाच्या बदलाक शिराप घालीत जाल्यार पूण हांवय कालें म्हणालें शिराप म्हाका आसूं दी पुता हांवें कालें सांगलें तें तूं कर कित्याक म्हळ्यार रेबेक्काचो मोगाचो पूत कोण जाकोब उपरांत बोकड्याच्या मांसांनी बरें राडी केलें आनी कालें केलें आमचें आनी एक डावट आसलें ताका लोव आसा म्हाका लोव ना तांणी कालें केलें त्यात बोकड्याचें चामडें वस्तूर व्हडल्या पुताचो घालयलो दोगलो आनी सामडें घालयलें सगळ्यांनी बांदलें आनी धाडलें बापायन कालें केलें पडयलें वस्तूरू आनी पुरा कोणाचो कूड आनी पुरा व्हडल्या पुताची इसावाची थाळू मात्र धाकट्या पुताचो आयकता म्हणालो तो खंयगी जाल्यार ना बाप्पा हांव इतलें की तुका मेळ्ळें गी शिकारी मेळ्ळी गी म्हणटाना तो कालें म्हणालो तुज्या देवान कालें म्हणालो तुज्या सर्वेस्परा देवान म्हाका प्राणी मुखार ताडली म्हणालो तुज्या देवान थंय म्हणसर जाकोबाचो तासो देव ना जायत गे उडास दवरा जाकोबाचो तासो म्हणलो देव नातलो थंय म्हणसर तुज्या देवान म्हणटा तो उपरांत कालें जाता बापाय मांस खाता आनी आशिर्वाद करता कालें तुमी वाचलें पळय तेंच आशिर्वाद नेंगी पूत आशिर्वाद करून गेल्लेंत येसाव येता मांस हाडून आनी पप्पा लागीं म्हणटा पप्पा हांवें मांस रांदून हाडलां खा आनी म्हाका आशिर्वाद कर बापाय सगळो कांपलो हळे रे पुत आत्तां हांवें आशिर्वाद दिलो न्ही पूण ना ना हांव आत्तां इल्लो म्हणालो तसो जाल्यार तुजो धाकटो भाव जाकोब आशिर्वाद सोर्नून गेलो सोर्न खाण गेलें ताणें धवळ वो रडता येसाव पप्पा तुजे लागीं आनी एक आशिर्वाद नांगी म्हाका म्हणून बापाय कालें म्हणटा एकच आशिर्वाद आहलो ताका दिला हांवें ना पप्पा म्हाका आशिर्वाद कर म्हणटा आसतना बापायन एक आशिर्वाद दिलो थंय पळया गी 28 न्ही 27 ಅಂತ ಪಳೆಗೆ 38 38 39 ಅಂತ ಅವನು ವಾಸ येसावा निसारले तुझे लगी एक आशीर्वाद मात्र लगी पप्पा म्हाकाय आशीर्वाद दी येसाव वडल्यान रडलो तवळ बापायन काले म्हणे इसाकान आशीर्वाद दिलो ताका कोलो आशीर्वाद पडया तिकाळ बुयंतावन तुम पयस वस्ती करतलोय मळबतावन पडता तो दोव तुका मेळचो ना तुझ्या तलवारीच्या बळान तू जियेतलोय भावांची सेवा तू करतलोय उसांबळ जातलोय खांद्या वयल्यान झू मोडूंक काले मोडतलोय स्वातंत्र्याकागी होराडुवे म्हणून नेंगी बापायन आशीर्वाद कालें दिजे आसले धाकट्या पुताक दिल्ले बरी दिजे आसले नेंगे पूण आशीर्वाद न्ही आनी शिरापूत दिलो बापायन एकच आशीर्वाद आशिल्लो आनी आमी पळयता ह्या दोगी बाबां मदें जल्मांत हांव पोटान आसतना झगडून पडटाले खंय हे जवळ्याने भायर येता नासतनाय आवयच्या पोटांतल्यान भायर येता आसतनाय याकोबू येसावाचो पांय धरून काडून आयिल्लो खंय भायर उपरांत आमी पळयता ते वाडता वाडतानंत एक पटी खंयगी येसाव रानाक गेल्लो फाटी येता आसतना म्हाका भूक लागता रे खालें म्हणी दी म्हणल्या वेळार हाणें सांगिल्लें धाकट्यान तुज्या ज्येश्ठ पुत्राचें
पुताचे हक्क म्हाका दी, उपरांत हांव तुका खाण दिता. तें खाण येवन हांवें कालें करचें, खाण घेन तूं म्हणून ताणें कालें. ताचे हक्क ताणें विकल्लें ताणें. मलगड्या पुताचे हक्क भावाक ताणें विकल्लें. नेंगी आतां परत्यान हांगा याकोबान कालें करता ताका, मोस करून तसो आशिर्वादी घेता. आनी इतलें बरें जाल्या उपरांत वो सोडता गे व्हडलो भाऊ, तो कालें करता. ताका लागाड काडटा म्हणटा आसतना आवय कालें करता. आनी उलोवचें आयकून पुताची पोटली बांदून थंय जावन हारानाक, ताच्या कोण आवयच्या भावाकर वस म्हणून, लाबानाकर वस म्हणून धांवडयता. थंय थावन धांवडयता. नेंगी आतां पळया गे, येदोळ मुसर ताका एक घर आशिल्लें, दोव आशिल्लो, पिकाळ आशिल्लें, वायन आशिल्लो पियोंक, सगळें आशिल्लें. आतां खंय आसा वो? खंय आसा याकोब? ताणें सरपण केल्ल्याक ताची गत कयली जाल्या खंय राणांत वचून न्हिदता. ताका कोणाचो आसरो ना, खंयची प्राणी येवन ताका खावन उडयत. नेंगी ताची परिस्थिती तशी. तसो गांव ना, घर ना, ताचें शेत ना, खंयचेंय ना. हो आतां वाटेर पडला. आतां ताणें केल्ल्या चुकीक कितल्या वर्सां ताणें कश्ट जे कळ्ळें गे तुमकां? कितल्या वर्सां? थंय ताच्या आवयच्या भावाकर 7 वर्सां वावुरलो एका दुवेक काजर करून दिता म्हणून. ताणें मोस केलो हाका, व्हडल्या दुवेक काजर करून दिलें. उपरांत पत्त्यान 7 वर्सां घडलो हो धाकट्या दुवे खातीर. ताणें मोग केल्ल्या चेडवा खातीर 7 वर्सां. कितलीं वर्सां कश्टलो? 14 वर्सां. आनी सोरल्ल्याक, सरपण केल्ल्याक. नेंगी पूण आमी पळयता थंयसर 28ನೇ अध्याय पळया गी. 28, 20. हां 28, 20. उपरांत याकोबान ಎಸಲಿ ಅಂಗೋಣ ಕಲಿತೆ ಅಂಗೋಣ. ದೇವರು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಅವನ್ ಕರ್ತ त्या पैना ಅಂತ ಮಕ ಸಂಭಾಳಿಸಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿ ಕೌಂಕು ಉಂಡೋ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಊಟ ನೆಸೊಂಕು ವಸ್ತುರು ದಿಸಲಾರ ಮೈಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಮಜ ಬಾಪಾಯ್ಚ ಗಾರ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ सुरक्षीत जावन परतून जाल्यार पाटी येन जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव. पळया गे थंय पप्पाक जेवण दिता आसतना खालें म्हणलें ताणें, तुज्या देवान म्हज्या मुखल्यान शिकारी आंड्रा वयली. हांगा खालें म्हणटा म्हाका म्हज्या पैणान म्हज्या राखोन म्हाका खाण दिवन वस्तूर दिवन म्हज्या पप्पाच्या घराक म्हाका सुरक्षीत जावन आपोवन हाडशी जाल्यार तोच म्हजो देव म्हणून. पळया गे तें आंगवण करता. आनी त्या घडये तावन देव याकोबा सांगता रावता मोगाच्यान. उपरांत पळयता आमी याकोबा कशें देव आशिर्वाद करता. ताका भुरगीं बाळां शेत सक्कडी देव फावो करता. तसो भावूय ताका मोगान पळयता न्ही सक्कडी. पूण ताणें केल्ल्या सरपणाक कितले वर्सां कश्ट जे जालें. कितले वर्सां? 14 वर्सां जायत गे. ताकाच म्हणलें हांवें आनी कद्रू काडला, अडके कद्रू काडला. एकली बाई म्हणटाली ऑफिसाक आयिल्ली भुरग्यांक खाणी येवन चिरको इल्लो गुर्र करनालो रागान. आतां ते पेन्सील हाडली. हांवें चाडयो सांगल्यो पुताच्यो, फादर हो आयकना फादर, तशें फादर हो रागान फटकन पेन्सील मोडली. आनी आतांत मम्मी चाडी सांगता येता म्हण, अयो पेन्सील मोडली न्ही गे ताणें म्हळें. हांवें कालें म्हळें गोत्ते तें ओडना फादर मोडल्यार. काल्याक ओडना? तें हांव ऑफिसाक येता न्ही फादर, थंय हांव एक बॅगान घालून हाडून येता फादर. हांवें तें दळत सांगलें हाळे सोरुल्ल्या पळय तूं कांय बादाक तुज्या भुरग्यांक बादागत सोडिना तें सोरुल्लें. कळ्ळें गी? तुमकां पाडागत पडटा तुजी भुरगीं खालन जातात. सोरिल्ल्या धर्मान ती संकटाक पडतात खंडीत जावन. जागृत राव म्हळें. तें पेन्सील कोणाक सर्वज ती? कोणाक?
ऑफिसाक सर्वचे ऑफिसाच्या कामाक तुवें सोर्नान तुवें उपयोग केल्यार तुका ती ब्लेसिंग न्ही खालें जाता शिरापताली. हांव 2010 हांगा पोट्टा एक पाटी रेतेऱ्याक आपयल्लें म्हाका. कावन्सिलिंगा बसतना एकलो मनीस येवन बसलो म्हज्या मुखार आनी म्हणलो, फादर म्हज्या पप्पाचो जागो म्हाका आनी म्हज्या दट्टूक वांटून दिलो. म्हज्या जाग्यांत बरें पिकाळ येतालें, पूण भावाच्या जाग्यान म्हाका खालें बगलें म्हळ्यार आनीक बरें खालें फळ वस्तान येतात, पिकाळ येता अशें म्हणून हांवें खालें केलें. कुतंत्रान म्हजो भाव अमेरिका आसा, ताका सांगलें तुजो जागो हांव धरतां, म्हजो जागो तुका दिता म्हणून. दट्टून कालें म्हळें, आळे रे बाबा, म्हजो जागो हितून तूं पळयताय नेंगे, तुजो जागोय तुजे कडेच आसा, त्या देखून तुका कालें बरें बगता तें कर म्हणलो खंय. हांवें कालें केलें, भावाचो जागो मोस कर म्हणल्यार बरी, असो घेवन घेतलो आनी असो जागो भावाक दिलो. आसले आसले बरी ताका त्या वर्सा सुमार करोडांनी लॉस जालो ताच्या भावाच्या जाग्या दरम्यान. रेतिऱ्याक आयिल्ल्या वेळार सांगता ताल्लो अशें अशें जालें अशें जालें. हांवें ताका इतलें सांगलें, आळे सायबा, देवान तुज्या बापायचो जागो म्हूण तुका असलोच दिला न्ही, असलोच दिला न्ही म्हळ्या उपरांत तुवें तसो कन्ये जाल्लो. जर तर तुवें एक्सचेंज केला जाल्यार तो तुका आशिर्वाद जायना, कितें जाता, शिराप जातालो, शिराप जातालो. ताच्या उपरांत जायत फादर हांव तसो जागो ताकाच दिता म्हूण गेलो. उपरांत सुमारे 2 वर्सां उपरांत ताणें एक पाटी कॉल केल्लें आसा म्हाका, फादर आतां म्हज्या जाग्यार जाय तितलें पिकाळ येता आसा, सबॅस्टियन म्हणून एकलो, जाय तितलें पिकाळ मेळटा. कितें म्हळ्यार म्हणजे भावाक कितें मेळ्ळें जें तें हांवें ताकाच दिलां म्हणलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. तुमी कोणाचो जागो इल्लो मारला जाल्यार तुमी संतोशान जियोवचें नात, तुमी चिंतूंक पुरो न्ही. तुजो ते अर्दो आडी जागो सोंडी कांय गांठ आसना, तुका अर्दे आडीन पुरूंक जाताय, तुका कोणा आमी पुरूंक जाताय, आरमुर्त जाय पुरूंक न्ही. मागीर अर्दे आडयेन कालें, तुमकां कालें गोत्ता फादर वयर रावन म्हणटात कोणा तुमी न्ही, हें म्हाका गोत्तू ना. पूण देवान तुमकां कितें दिलां तांत संतोश पावा न्ही नेंगे. आनी एक फ्रेंड्स आहले, भारी फ्रेंड्स ते फ्रेंड्स. एकलो फ्रेंड ताच्या लव्वार खाजर जावंक पुरो तयार केल्ली ताणें, पूण आनी एकल्या फ्रेंडान कालें केलें, हाच्या फ्रेंडाक ते लव करूंक सुरू केलें. जैतकी लव करून सुरू केलें, कितलें म्हळ्यार हाका गोत्तूच ना फ्रेंडाक, वो ताच्याच लव्वाराक वय लव करता म्हूण. उपरांत आनी खाजर करून की डिसायड केलें आनी ती खाजर जाली. आनी फ्रेंडान ताका एक उतर सांगिल्लें खंय, म्हज्या लव्वारा कडेन तूं खाजर जालोय न्ही, देव तुका पळोवंक काणी म्हणलो खंय गेलो खंय, तो गुवोनी पळोवना खंय. हो मनीस रेतिऱ्याक आयिल्लो म्हणटा, फादर खाजर जावन 7-8 वर्सां जालीं, एक दीस घरा संतोष ना फादर, झगडें झगडें झगडें, केदाळा पळयल्यार झगडें, मिसअंडरस्टँडींग, समाधान ना फादर. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हज्या फ्रेंडाच्या लव्वाराक सोर्न म्हजी बायल करून घेतली फादर नेंगे. साबारपटी आमी चिंतूंक पुरो, कोणा कोणाच्या कुटुंबांत मांडो घालन, कोणा कोणाच्या बायले सांगाता फ्रेंड्स, कोणा कोणाच्या नवऱ्या सांगाता फ्रेंडशीप करन, तांची कुटुंबां खंय म्हणी पाड केल्यार आमी खंय म्हणी बरकत जातांगी, आमची कुटुंबां बरकत जातलींगी नेंगी. देवान तुमकां एक दादलो दिला, एका स्त्रियेक दिला म्हळ्या उपरांत तांच्या सांगाता तुमी संतोशान तुमचें कुटुंब सरूंक आसा, कोणाचें सरचें न्ही, सरचें न्ही. ह्या मिसाच्या बलिदानांत आज देव तुमकां हांव आशिर्वाद करता म्हणटा. केदाळा केदाळा तुमी न्याय नितीन जियेत आसतना, देवाक मेस वतत आसलें जिवीत तुमी जियेत आसतना देव तुमकां आशिर्वादाचें एक दिर्वें करतलो. तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद, तुमच्या भुरग्यांच्या वयर आशिर्वाद, तुमच्या सेसांबारांच्या वयर आशिर्वाद, तुमच्या तावन सगळ्या खोडियाळ गांवाक देव आशिर्वाद दितलो. तुमीच डिसायड करा, तुमी आशिर्वाद जातात की शिराप जातात की, ते तुमच्या हातांत आसा. वेदीसशी बापा येता, अर्पण आमचे करता,
स्वीकार तूं कर म्हूण परत हांव बेसांव तुजें मागता सर्वेस्पर तूं आमचो रचना सृश्टीचो भेटयता उडोगमाचो घोरता आमच्या वावराचो जेसूच्या पवित्र ओडीन बदलून जिवितांत जावं दिसची बापा येता आमची करता स्वीकार तूं कर म्हूण परत बेसांव तुजें मागता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवापाक म्हणत तसलें जावन दी म्हणून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे लेख्या पवित्रच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. काकुळदारा बापा तुजेर पातयेवन तुका बेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या दय करून आमची पातकां बोगोस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितळ निर्मळ जावन दी ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय उत्सर्गीं तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेचपरी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात. पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुटू परगटूया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड निर्गत संतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची ककळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी एकामेकाचो हात धरन. आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत तुम्ही कोणाचो पर हात धरल्यात की तांचे कश्ट, तांचे प्रॉब्लेमा, तांच्या कुटुंबात असलेले सर्व कश्ट दुख तुमचे म्हणल्या बरी देवाक समर्पण दिवन विशेष जावन आमी मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज मुखायो, तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा जिससाच्या आसना. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती पाठवया. क्रिस्ताची शांती.
शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकोत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकोत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काढता ती. शिडयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या वयल्यान ते भाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. दय करून 2 लाईन करून तुम्ही येवचे आनी जिबेरस कुमगार सेवसो. म्हज्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगीन ये म्हूण हालें मागता ती तूं सोम्या परता. हे म्हज्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगीन ये म्हूण लालें मागता ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावला कळसा दारू गाडून रावला. तुझे घरी येवन पावला कळसा दारू गाडून रावला. रास्कून करया बेडारा निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. हे म्हज्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगीन ये म्हूण लालें मागता ये तूं सोम्या परता. दर्शन तुझे घेऊन गावायला वाट तुझी पळेन रावला. दर्शन तुझे घेऊन गावायला वाट तुझी पळेन रावला. रास्तून करया बेडारा निवास कर म्हज्या घरा. निवास कर म्हज्या घरा. म्हज्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगीन ये म्हूण लालें मागता ये तूं सोम्या परता. हे म्हज्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येण्या राखून रावता. हे बेगीन ये म्हूण लालें मागता ये तूं सोम्या परता. परता.
रीते तुझे बिन जीने तुस मुझे सर्गी देने रीते तुझे बिन जीने तुस मुझे सर्गी देने रास्ते कया पेड़रा नीवात मुझा गरा नीवात मुझा गरा ये मुझा काळसा स्वागत करता तुझ्या येड्या राखून रावता लाले मागता तू सोम्या परता मुझ्या काळसा स्वागत करता तुझ्या येड्या राखून रावता ये वेगी ये लाले मागता ये तू सोम्या परता एक घडीभर दोळे धांपया आमच्या काळजांत जेजू आयला ताच्या लागीं आमी उलवया ताका अर्गां पाठोवया हो सगळो दीस आमच्या सांगाता जेजून आसून सर वायटा विघ्नांतले अवघाडांतले पिडे शिड्यांतले ताणें राखून व्हेला आमकां ताका अर्गां पेटोवन आमी गावया अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बाळ भरला ओढा आनंदा अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळसा मासान तुझ्या म्हाका पोशी केला देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान मुझ्या तुझे पिडार केला देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळसा दिनवाशी मोन मुझे उपकार तुझो बाळ भरला ओढा आनंदा अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या मुझ्या काळसा प्रार्थूया सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान तूं आमकां पोसताय जिबेन आनी उतरान मात्र न्ही बगर सतानांनी खरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गींच्या राजांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय
आम्ही मागताव क्रिस्तांच्या सुम्यावर वी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सोबे असो आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तांणी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. दिंबी मारिया. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸುದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ತಳಿಯಣಿ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವರ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ
आराधने नित्य सहायकने आराधने परिशुद्ध आत्मा रे आराधने ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Hallelujah, 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 hallelujah. Argantu ka Jesu, oglaptu ka Jesu, महिमतु का Jesu, आराधनतु का Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत 20 आणि 4 वळींत आम्ही वाचता ताच्या गाया वरवीं तुम्ही गुण जाल्यात. आमच्या काळजार हात धरून म्हणया ताच्या गाया वरवीं आम्ही गुण जाल्या. आम्ही गुण ताच्या गाया वरवीं त्याच्या गयावर आम्ही गुण जाल्या. आम्ही गुण झाल्या. जाणवायाच्या बुकांत 16व्या अध्यायांत 12व्या वळींत आम्ही वाचता कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगार सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. देवाचे उतर सांगता कसलोच आलो पालो वा कसल्यांच मुलाम आमकां गुण करिना. बगर देवाच्यो शब्द उतरां ताका म्हळें हित्तला गिड मद्दल्ला म्हणट गाद आसा. वखत आमच्या घरांत आसा, बायबलांतूच आसा, देवाच्या उतरांत आसा, पूण आमी तें वासिना आनी गुणी जायना. एक घडीभर सक्रामेंताच्या जेजूक आमी आमची दिश्ट लावन पळयवया. ह्या संवसारी जेजू आयिल्लोच हांवें आनी तुवें संतोषान जिये जाय म्हणल्या उद्देशा खातीर. देवानी ह्या संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्याच पुताक ताणें आमच्या खातीर बली भेटयलो, बली जावन दिलो. आमी कोणी काळोखांत पातकांत सल नासतना ताच्या उजवाडांत सदां काल सल जाय आनी बचावी जाय जाय म्हणचीत देवाची खुशी म्हणून. वय मोगाच्यानो जेजू आमच्या मुखारच आसा, आमची भलायकी आमच्या मुखारच आसा. ह्या घडये जेजू लागीं आमी मागया. बार्तिमेव मार्गा देगेर बसून भीक मागतात आसलो. कोणेंगी सांगता ताका जेजू हेणे पाशार वेतेच आसा. कितें म्हण बोब घाली ताणें. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर म्हळें ताणें. एक पटी 2 पटी न्हय. जेजून घुवन पळोवन ताका आपयता मुसरी सोडल्यान ताणें. ताणें आशिल्ल्यान परत ताचें तोंड दांबूंक पळयलें. तोंड दांप आमकां परत तो जेजू केअर करिना. तोंड दांप आमकां तो पळयना. पूण बार्तिमेयोन कितें केलें? परत्यान परतून परतून भोव मारी लागलो.
आमच्या काळजाच्या वयर हात दवरया. आज आमी सबार पिड्या शिड्यान वळवळन आसा, कश्टाक सांबडून जिवन आसा. हर एक दीस म्हणल्यार बरी हॉस्पिटलाची मेटां आमी गुड्डावन आसा. तरी पूण देवा कुशीन आमी गुवून जिवंक चिंतलें ना. खंय तावन पयशे हाडचे, कालें करचें म्हणून कंटिन्यूस बुडले आमी चड म्हणून चिंता. पूण आज आमचो सर्गीचो बाप आमकां बसयता की तुमी मागल्लें हांव सर्व तुमकां दितालो, तुमकां भलायकी हांव दितालो म्हणून. इसाया प्रभातीच्या बुकांत 53 अध्यायांत ताच्या गायांत हांव आमकां भलायकी मेळ्ळी म्हणून म्हणटा देवाचें उतर. ಅವರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆವು म्हणून. आज जर तर जेजूच्या गायांत हांव ताच्या पवित्र रक्तांत हांव आमकां भलायकी मेळटा जाल्यार आमी कुमगारांत जेजू की ताच्या रगती आज सेवला. आमी काळजा वयर हात दवरून भारतीमे वरवीं मागया ताचे बरींच. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर म्हणया घट्ट जावन. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर. 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 जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचो देव अब्रामाचो देव, इसाकाचो देव, जाकोबाचो देव, ताका आमी आराधन पटोवया, ताची स्तुती गावया. हांव कंतार गायता, तुमी दये करून रिपीट करा, म्हज्या उपरांत गाया तुमी. अब्राहमन देवरे निमगे आराधने गव्या. अब्राहमन देवरे निमगे आराधने. इसकन देवरे निमगे आराधने. इसकन देवरे निमगे आराधने. याकोबिना देवरे निमगे याकोबिना देवरे निमगे आराधने. आराधने आराधने. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಿಗೂ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೂ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ತಳಿಯೋ ಪೆಟ್ಟನು. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. हांवें संतोशान आसत जाय म्हणून म्हाका एक बरें जीव दिलय, तुवें जिवीत दिलें.
हांवें सदांकाल तुजी स्तुती करीत जाय म्हणून तुज्या सारक्या स्वरुपाचो जावन म्हाका रचलोय. आराधन तुका जेजू, जय जय तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ, ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನೇ. ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ತಳಿಯೋ ಪೆಟ್ಟಿಯ म्हज्या काळजांत जेजू तुजो मात्र उडास आसा. म्हाका तुका सोडून कसलेच उडास म्हज्या मोतींत ना. म्हाका एक बापय जावन तूं मेळ्ळोय. खंय खंय कोणा सोदून गेलो, संतोष सोदून गेलो, समाधान सोदून गेलो, पूण तुजे थंय आसा म्हूण कळोवना म्हाका जेजू. म्हज्या जिविताच्या हर एक दिसा तुका मात्र हांव आराधन करता जेजू. तुजी मात्र स्तुती करता. तुका मात्र म्हजें नामान हांव समर्पिता. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಹೃದಯದ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ. ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ, ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ. ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ
ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 Hallelujah. 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 ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಸಾಕನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯಾಕೋಬನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಓ ಕೃಪಾ ಪೂರ್ಣನೇ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ अर्गान तुका जिसु गलाब तुका जिसु महिमा तुका जिसु अरदान तुका जिसु जय जय तुका जिसु हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Argan tuka Jesu, hoglab tuka Jesu, Maiman tuka Jesu, Aradan tuka Jesu, Jai Jai tuka Jesu, Jai Jai tuka Jesu. दिंबिगालिया एक गडी बर आम्ही सबार पिढे शिडेन वळवळते तसा मोगाचन आमच्या कुटुंबांती सबार जण आसात आज पिढे शिडेन वळवळची अंतुळणार आसची ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ सौख्य जेजूची भलायकी आमकां मेळच्या खातीर आमी मागया. आतां आसा तो आदी आसलो आनी ह्या फुडें येवचो आसा तो सर पदवेदार बाप पवित्र 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 सौम्य जेजू तुझ्या पवित्र नावांच्या
सत्तेन असर्या असर्या बरी कार्यां जावन दित बरी कार्यां जावन दित पिडे शिडे तावन पिडे शिडे ताव आमकां भलायकी मेळोन दी भलायकी मेळो तुज्या कुडीक तुज्या म्हज्या कुडीक म्हज्या कुडीक तशेंच म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबाक उपजल्ल्या उपसल्ल्या सर पिडेच्या पिडेच्या पनपासांक जेजू क्रिस्ताच्या क्रिस्ताच्या पवित्र नावान हांव नाश करतलो पिडा उपजोमच्या सर दुष्ट सक्तींक शिरापाच्या पासांक हांव सोम्या जेजूच्या नावान बंदित करन बहिष्कृत करता पिडे वरवीं जाल्ल्या सर कष्टा नश्टांक दुखांक जेजूच्या नावान म्हाका बुजवून मेळोन दी मोतीचे सर्व चिंतना बिरांत निराश उणेपण असल्या संगतीतावन जेजूच्या नावान संपूर्ण सुटका म्हाका लाभोवन दी जेजूच्या मौलिक रक्ता वरवीं जेजूच्या पवित्र कुर्सा वरवीं सर्व तराची पिडा शाश्वत जावन नाश जावन दी आनी केदिन्स परत्यान उपजना जावन दी म्हणून जेजूच्या पवित्र नावान हांव फरमायता हांव आनी म्हजें कुटुंब जेजूक स्वंत जावन आसा हांव आनी म्हजें कुटुंब जेजूच्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां दिल्ल्या जिवा वरवीं आमी जियोन आसा अर्गान तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू आराधन तुका जेजू जय जय तुका जेजू आमचे हात उबारन घट्ट स्तुती करता आसतना सक्रामेंताक तुमच्या मोदें हांव वाडतलो थंयसावन तुमी मागणें करात उपरांत आमी हांगा येवन सक्रामेंताचो आशिर्वाद दितले हांव अर्गान तुका जेजू होगळाप तुका जेजू होगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 पावन रे पवित्रात्मा रे पावन गोडी सेम्मा पावन रे परमात्मा रे पावन गोडी सेम्मा ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸಮ್ಮ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿದ್ದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಲೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ आशीर्वादाचें गीत गावया इत्यावोडा सक्रामेंता सस्तांगनामान करूया पूर्वीला त्या रूपा
묘리띠 아다리아 선본외차 으스끝비시아 버벌떠치 몰티야 스세바빠 뜨심푸타 울라사리 स्तुतिसा पोतवी महिमा सस्ता सस्ता एका साड्या हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावडता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विचित्र सक्रामेंत खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगीसरको. तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. हाथ उभारनं स्तुती करणं. जेजूचा आशीर्वाद घेऊया अर्गान तुका जेजू. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. स्तुति महिमे. Hallelujah, स्तुति महिमे. Hallelujah, स्तुति महिमे. Hallelujah, स्तुति महिमे. हालेलुया स्तुती महिमे. उभे राहूया. Hallelujah, स्तुती महिमे. ताळयो पेटून. हालेलुया स्तुति महिमे. Hallelujah, स्तुति महिमे. बोलो प्रभु यीशु महाराज की. जोर से बोलो प्रभु यीशु महाराज की. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सक्रामेंताक नमस्कार करूया. दायकून एक गडी बसया. कोण शुभेच्छा नाका मगाच्या भवन बहिणी. दिनवसनेची 2 उतरां. पटले 3 दीस आमकां समेस्तान वडा कुरपेचे सुडकेचे आणि जेजू क्रिस्ताच्या मोगाचे जाले देखून आमी घट्ट ताळयो दिवया. या 3 दिसांनी सोमी आमचे लागीं उलयलो. पेंतेकोस्त दिसा पवित्रत्म्यान बरोवन पेद्रून म्हणली ती उतरां हर एकच्या काळजांनी ती रोंबली. आज या 3 दीस 300 देवाची उतरां आमच्या काळजाक रोंबल्यान तोपल्यान आणि आमचे जिवीत जायते परिवर्तन जालां. आणि हाका कारण जाणले आमचे याजक बाप मानदीक बाप विल्यम पेरेरा तारिकेरे फिरगेचे विगारते. आमकां 3 दिसांनी तांणी जबरदस्त देवाचे उतर दिवन सोम्याच्या मेठांनी आमकां आपण व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांकां समेस्तांच्या तर्फे या भितरल्या माद्रींच्या तर्फेन आणि हांगा जमा जाल्ल्या सर्वांच्या तर्फेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. आत्मीक सक्ते केंद्र हे पॉवर हाऊस सगळी दियसीज सगळे मंगळूर शहर आज या भितरल्या माद्रींच्या त्या मागण्या वरवीं त्यागा वरवीं आज बचाव जाला. ताळयो दिवया आमी. जायतो त्याग उपास दंडवणी जिवीत तांचे भोव वर्ते मोगाचें.
कष्ट दुःख बेजाराई सगळी सोम्याच्या त्या खुर्साक समर्पून ती हात उबारून या पवित्र सक्रामेंता मुखार मागता आसतना खंडीत जावन परिवर्तन जायनतले परिवर्तन जातेत आसा. दिया आमी एक ताळयो घट्ट तांकां. मोगाच्या भावांनी भयणी, फाल्यांच्या दिसा जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त भितरली माद्री आमकां समेस्तांक मोगाचें आपोवणें दितास. तांच्या तर्फेन आमी तुमकां हें आपोवणें दिता. फाल्यांच्या दिसा 6 वरार हांगासर फेस्ताचें दबाजीक मीस हांगासर आसतलें. आर्च बिशप निवृत्त अदीक मानदीक दोतोर बर्नर्ड मॉरस हे मीस भेटयतले. दया करून आमकां समेस्तांक भितरल्या माद्रींनी आपोवणें दिलां देखून दया करून आमी येवया. तशेंच सकाळीं 9 सांजेर 5 वरेक हांगासर निरंतरी विनवणेचें मागणें आसतलें देखून तुमी त्या मागण्याकी हजर जावचें. प्रेज द लॉर्ड. सक्कड एक घडीभर उबी रावया आनी आमकां रेतीर दिल्ल्या खंडीसान हांव म्हणटा ही 3 दिसांची रेतीर आमचे हात याजक बापा मुखार आमी उबारया. आमचे लागीं ना भांगार रुपें पूण आसा आमचे भितर जेजूचें नांव. तरीकेरे फिरगेचेन मात न्ही. अख्ख्या चिकमंगळूर देशेन जायते आत्मे तांच्या मुखांतर सोम्या थंय येवं दीत आनी सोम्याक महिमा जावं दी. आनी हांगासर विशेष रितीन ह्या कार्याक आदार दिल्ले जावन आसात. संगीतांत आमकां आदार दिल्ले जॉन फेरार तांच्या पासत आमी मागया आमी हांकां सहकार 3 दिसांचे प्रेज एंड वर्शिप कंडक्ट केला. ब्रदर एलियास तशेंच विविध रितीन सहकार दिला. आमचो भाव एलियास जायत्या रितीन साऊंड सिस्टम आमकां आयवन वदकसून दिला आनी सगळ्यांकी ह्या हाता मुखांतर देवाची आशिर्वाद तांचेर वळून येवन दीत सगळ आमी स्तुती करया. हालेलुया 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 हर काम तुका जिस हालेलुया उघडा तुका जिस महिमा तुका जिस हालेलुया आराधना तुका जिस हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. येदा व्हडा संख्यान 3 दीस तुमी हांगासर हजर जाल्यात. मोगाचनो जागो भरून जाला तुमच्या येवकारा वरवीं तुमच्या आयिल्ल्या वरवीं. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यांच्या दिसा 6 वरार परतून आमी हांगासर मेळचें. देव बरें करूं. थँक्यू तुमकां सर्वांक. म्हज्या खातीर तुमच्या मागण्यांत सदांकाल एक आमच्या बापा 3 नमन मरये आनंद बाप्पा मागा तुमच्या खातीर हांवूय मागतलो. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. Mugal puta sove anquar mori आशीर्वादी आमका. मगेन कसाचे कृवेन निवारंका आमचे देवा आमच्या स्मरणांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.